Go ahead, Janina. Yes. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बापा जेजूच्या नावान पवित्र आत्म्या आम्ही केरीत एकठांय जाल्या ह्या जाग्यार तुझे उतर उलोवंक तुका सांगात दिवंक आनी तूंच आमकां वेळो घालून ह्या वेळार एकठांय कोत्ताय. बापा तूं बोग व्हरतो जावन आसाय, तूं एक खडप जावन आसाय दुनिया आनी ह्या खडपाचे दुनिया आमी शेरोना येता. तुका सगळोच मान फावो बापा. तुका उलो मारिना फुडेंच तूं आमच्या सगळे दुस्मानांतलो तूं आमकां निवारताय. तूं आमकां तुज्या सांगाताकूच दवरताय दुनिया. आकाताच्या वेळार तूं आमकां उलो मारल्यार तूं आमकां तुजो आदार दिताय. बापा ह्या वेळार जी आमी एकठांय जाल्यात आनी जी येवची आसात आनी जी येवंक मेळूंक ना तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक आनी तांच्या सरळ भुरग्यांक नातरांक सगळ्यांक ह्या वेळार बापा तुका समर्पण करता. कित्याक आमच्यान तुजे वेरीत कांयच करूंक जायना पूण तूं आमच्या सांगाताक आसाय जाल्यार आमच्यान सगळें करूंक येता बापा. देखून मोगाच्या दुनिया हे वेळार आमी तुज्या हातांनी उबारता. ज्या भावांक भयणांक तुज्या उतराची आजून ओळख मेळूंक ना ताका आमी हे वेळार समर्पण करता दुनिया. तांचे सोल सेव कर बापा हे वेळार. हाड तुज्या वावराडी धाडून तांचे तांय दुनिया. कित्याक ती आशेतात पूण तांकां मेळूंक ना जावन सोप ती जायती आडकोडेन बांदलेले आसात. हे वेळार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान दुनिया हे वेळार अधिकार आमी घेता. कसलेय मेळे आत्म्यान ती बांदून आसात जाल्यार ह्याच वेळार तांकां सुटका जावंक मागता. कित्याक जेजू तुवें आजून पासून तूं तांचो मोग करताय आनी मोग केलाय आनी मोग करतलोय तो देव तूं जावन आसाय बापा. आनी येवजून तुजी जावन आसा. आख्या संवसाराक वचात आनी सगळी रचनेक म्हजें नांव सुख वर्तमान परगट करात. दुनिया हे वेळार तुज्या वावराडी तुवें तयार केल्याय आमकांय केल्याय. हें बोलिश्ट आनी काळजीदारपण आमकां दी दुनिया. या तुजें उतर घेवन आनी तुजें उतर दुसऱ्यांक दिवन दुनिया. जंय अजापां मिलाग्र्यो घडून येतात दुनिया तुज्या उतरांतल्यान कित्याक तुज्या नांवानूच तूं थंय हाजीर जाताय. देखून बापा हे वेळार आमी खालसांतल्यान हे वेळार तुका आर्गांचो येवन भेटयता. हालेलुया 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 हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताची नांवी. आमेन. Amen. Praise God, Janina. What a mighty prayer. Praise Jesus. Praise Holy Spirit. Praise Jesus. Praise Jesus. कोणागे testimony हा? Brother, only testimony म्हणल्यार कितें सांगपाचें तुका. Every session was mightier and mightier, was getting better and better. And every session we had a new preacher. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Everyone did very well. Jesus Praise Magunk. Jesus Magunk. God. Praise God. Praise So, ani konangi aha deva glory dipak. Come on. ओय Praise God. Go ahead, Baba. हांव एक दिता. येस. म्हजी भयण अबुधाबी आसता आनी तें केन्नाच रिट्रीट म्हूण केन्नाच तें नको आहलें. केन्नाय तें गोंय येयलें जाल्यार हांव तेका आपयता यो गो बाय रिट्रीटाक. कान बोयरी करी सदांच. कानार घेवप ना. आनी सदांच तेका सांगा यो. मागीर सांगपाचें हांवें बंद केलें. मागीर थोड्या दिसांनी 2-3 म्हयने पयलें तेका एक पवित्र आत्म्याच्या हातीन तेका गायलें आनी सदां सायेंसा वक्तार एक दिवर हांव तेका त्या उतराची ओळख दिवपाक लागलें. आनी दिता 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 मागीर म्हाका म्हणूंक लागलें तुगे फोन येयले आपणाक बरें दिसता म्हणूंक लागलें. Praise God. आनी त्या उतर पवित्र आत्म्यांतल्यान तेका मेळटालें. तर एक दीस तेका कितें सांगलें ब्रदर जॉन्सनाच्या व्हिडिओ बीन धाडपाक लागलें. आनी पवित्र आत्म्यानूच तेका सुचयलें आनी तें आयकत रावलें.
मागीर हांव तेका एकूय दीस तेका डिस्टर्ब करूं ना हांव उलोवपा लागोना हे म्हणलें तेका उतर आयकों दी जितले ते व्हिडिओ येताय तितले ते आयकों लागले आनी लायव्ह वचों लागले ते व्हिडिओचेर लायव्ह माने मँगलोरच्या जितले ते आयकोता म्हाका म्हणूं लागले वोसोन दिसता हांव ओग्गे रावलें कांयच जाप काडूना हांवें पवित्र आत्म्याच्या हातीन गायलें पवित्र आत्म्या तुजी येवजण कित्याक आमी सगळे पासत मागता जाल्यार ही वाट तेका उक्ती कर आनी ते केन्ना हुंय भोंवोन नको ते भोंवोन नको म्हणटकच हांवें तेका हॉर्सा करुना वच गो बाय कित्याक तेगे गो वयची नाहलेलो कित्याक ती केन्ना कुटूंब देवाची हितून नासली तर तेगे बाय आयलंडा शिकता ते 3 म्हयन्या सेमिस्टर काबार जावन ते घारी येयलो आहलोले आपणा आवयचे बोले तो त्या पवित्र आत्म्यान तेका सुचयलें आनी तेणें आपणाची व्हडली दुयेक तयार केली बाबा आमी या म्हणून तरी हांवें तेंकां केन्नाच एक फोन करून तुमी वसाय तुमी कर हांवें कितेंच करूं ना हांवें फकत पवित्र आत्म्या हातीन गायलें पवित्र आत्म्या तूं करतलो तेसलें तें गायलें ती तयार जाली आनी वयताय गो केन्ना कितेंच विचारुना पवित्र आत्म्या हातीन घालून हांवें सुचयलें आनी मागीर तेणें म्हाका व्हॉट्सएप केलें आमी वयताय म्हणून वयताय तशें गोंया गेले त्या म्हयन्यान ब्रदर जॉन्सन येयलो तेन्ना हांवें ब्रदर जॉन्सना सांगलें ब्रदर म्हणलें मुगे भयण गोंय येवपाचें हा हिंगा मँगलोर येवपाची हा आनी तिका म्हणलें मातसो तुजो आदार जावो ओय मुगे नंबर दी म्हणून लागले तेका आनी बेगीन हांवें तेजो नंबर घेयलो आनी तेका सांग म्हणून लागलें फाल्यां म्हाका कॉल कर म्हणून मागीर तेका हांवें फकत व्हॉट्सएपाचेर मेसेज घायली हांव कांयच उलोवना कित्याक केन्ना एक फावटी तोंडांतल्यान कितें उतर भायर सरता न्ही तें घोडे देवा नाका आहलोलें पूण देव पळय कितकोन उजार करतालो तो फकत हांव व्हॉट्सएपान तेका ब्रदर जॉन्सनाचो नंबर घायलो हे नंबराचेर तूं तेका फाल्यां सकाळीं कॉल कर म्हणून तेणी कॉल केलें आनी हे सायडीन पवित्र आत्म्यान एग्रीमेंट केलो एक पवित्र आत्म्यांतल्यान भयणी कडेन आनी आमी एग्रीमेंट केलो पवित्र आत्म्या ह्या जाग्यातून तेंकां हाडटाय देवाची जाणवाय तूं तेंच्या आत्म्यांत उक्ती कोत्ताय आनी आख्खीच कुटुंबान तूं ती उक्ती कोत्ताय म्हणून एग्रीमेंट केलो आनी मागणें आमी बोंद जाल्या उपरांत ती येयली म्हणल्या पासून हांवें तेंकां एक दीस पासून तेंकां व्हॉट्सएप करुना पावली गो कशी हाय कितें जेयताय नथींग हांवें आज हांव ओग्गे रावलें आनी पवित्र आत्म्याच्या हातीन गायलें आनी त्या दिसांनी म्हाका मातशें व्हिडिओ चोवपा मेळ्ळो ना पूण मागीर ते येयले म्हाका एक प्रश्न विचारचो तूं तुजे भयणीक पवित्र आत्म्याच्या हातान कशें घालें आतां आमकां सजमणी जाय जेन्ना तूं परतून पवित्र आत्म्याच्या हातान कित्याक खूब लोक म्हणटलो आमचे जॉलिनान पवित्र आत्म्याच्या हातान घातले म्हणून आमी घालता पूण कशें केलें ते मातशी सजमणी दी हांवें म्हणलें पवित्र आत्म्या ही तुजी भुरगीं जावन आसता आनी तुका जाय तांच्या जिवितांत तुजी येवजण उक्ती जालेली तुजी जाणवाय उक्ती जालेली तांच्या काळजांत तांच्या जिवितांत खरी देवाचो मोग अनुभव करूंक तेंकां कित्याक जेन्ना परदेसांत बीन काम करताय तेन्ना तूं जाणा ब्रदर सगळीं संवसारी मोजेन जियेतात न्हय तेंकां देवाची जाणवाय ना इवन ती गोंय देखून येयल्यार आयतराची मिसाळ बिसाळ वचनाहलोली ती न्हिदप घरांत पण केन्ना हांव तेंकां ते भाशेन म्हणोना पूण एक दीस जालें आनी हें तें घडोवन येयलें तर पवित्र आत्म्या सांगलें पवित्र आत्म्या चोय तूं आतां आमी मागता अनसेव्ड सोला पासत आमी मागता जाल्यार म्हज्या कुटुंबांतल्यान कितेंय तरी उक्ती कर आनी तें तुका कडेन जाता जेन्ना जाता आनी आमी पवित्र आत्म्या लागीं मागता जाल्यार तो केल्ल्या शिवाय रावना तर ती वचून येयली तेंगे भुरग्याक पेकोवणी मेळ्ळी मायग्रेन जाताली तेगे भुरग्या व्हडल्या तशेंच ताका विचित्र भाशेची टांग तेका उक्ती जाली आनी ती इतली खुशाल बरे भाशेन ती पावली आनी ब्रादरान तेका जॉन्सनान तेंकां बरी भाशेन थंयसून हाडली वयता आसतना तोयें कंपनी केलें तेंकां प्लेना कडेन सगळी पवित्र आत्म्यान पळय गायलोलें तेच भाशेन पवित्र आत्म्यान तें केलें
ही आमची येवजण न्हू. जेन्ना आमी तेका उलो मारता तेच्या हातीन घालता कित्याक तो म्हणला हांव तुज्या सांगाता कहा जाल्यार आमी उलोवंक जाय ते कडेन तेची उतरां उलोवपाक जाय. आमच्या उतरांतल्यान कांय जायना पूण जेन्ना आमी तेका घेता तेन्ना आमी अणभवता आनी आमी जाणाव जाल्यार ती तेजी येवजण कित्याक तेणें आमकां उतरां कडेन हाडल्यात. आमी वचोना देवा कोडकूंक पूण देवान आमकां आपणाशी हाडल्यात कित्याक तेणेंच आमकां रोचल्यात म्हणटकूच आमी आतां सोत कळटकूच आमी स्वताक फुडो करूंक जाय. देखून अनसेव्ड सोलाचेर आमी हांव मागणी कोत्ता दीस आनी रात म्हणटाय ते भाशेन आनी हे भाशेन देवान तेका उक्ती केली. तरी ह्या म्हयन्यान ब्रदर जॉन्सन हिंगा येयलोलो तेन्ना ब्रदर जॉन्सनान रिट्रीट दितालो. तेगे घोरकार घराक बसून हूंय आख्खें वर्ड ऑफ गॉड हूंय तो बसून आयकलें. तेका थंय कसो पवित्र आत्मो वावर कोत्ता तो कसो तो बसलो दीस आनी आपणा म्हणूंक लागलो एकदम बोरींग दिसलें. म्हाका सांगता मागीर तेगे भयण मुगे भयण 2-3 दिसांनी गोंय ते पावली म्हणटकूच म्हाका सांगोंक लागलें. फ्रांसीस म्हणूंक लागलो बसलो आनी देवाचें उतर म्हणूंक लागलो तो दीसभर बसून ते सकाळ ते सांज पासून म्हणूंक लागलो काबार जाव पासून तेणें तें उतर आयकलें. Praise God. Yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. तू आनी तांगे लेबरर जालो जोनिना. आनी हांवें म्हग्या गोच्चांक कोणाक सांगोंक ना कित्याक जायते पाटी म्हजी माय जायते पाटी हांव कितें देवाचें अशें करून सांगलें जाल्यार ती बेजार जाता. ती 82 years old आनी ते पवित्र पुस्तकाची तांकां वळख ना. पूण हांव केन्ना सांगली जाल्यार ती मानून घेयना म्हणटकीर हांवें म्हगें तोंड बंद केलें. आतां ती कितें म्हणूंक लागली एक दीस मुगे भयण हीच भयण घराक फोन करून उलय जाल्यार मुगे भावागे धाकटी भुरगीं हाय आनी ती भुरगीं मस्ती कोत्ताय म्हणून सगळो वगत मस्ती कोत्ताय अशें म्हूण माय हे भयणी मुगे भयणी सांगोंक लागली. तेन्ना भयणीन कितें सांगलें मस्ती कोत्ताय म्हूण नागे माय ती भुरगीं बरीं मस्ती अशें करून उलयनाका. तूं ज्वानिना भाशेन जाला अशें म्हणोंक लागली. जॉनिना भाशेन जालें तशें भयणीन मुगे तोंड बंद केलें. देखून हांवें म्हज्या हेर कुटुंबा भाव भयणाक कोणा सांगोना मुगे घोरकारा पासून सांगोना. ती ह्या जाग्याचेर येयली आनी ती उतर घेवन गेली सोत घेवन गेली. Praise God. Thank you, Jesus. God. Praise Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. आम्ही बाय जोनिना तुई बरें सांगलें की आम्ही त्या म्हज्या भयणीक पवित्र आत्म्याच्या हातान केली. खरें म्हणल्यार आमी जेन्ना कोणाक पवित्र आत्म्याच्या हातान घालता आमी तांचे पासत हे मागणे कोत्ता किचें लोकाचो 4:20 the spirit of the Lord सोरेस्पराचो आत्मो. Yes, Luke 4:18. Yes, brother. Yes, I did that. Yes. होय म्हणटच जेन्ना आमी सांगता कोणाक सोजमणी मेवची ना कित्याक जाणाय जेन्ना कोण आमच्या फॅमिलीन आमी खरेंच ताचो मोग करता पळय आमी आमच्या फॅमिलीच्या लोकांचो मोग करता. आमी पाय मायचो आमच्या भयणीचो आमच्या पुता दुवांचो आमच्या आमिगांचो आमी मोग करता. व्हडलो मोग म्हणल्यार कितें की आमी तांचो आत्मो साल्वार करपाक आमी तांकां देवाचे उतर दिवंक सोदता आनी ती आमचे देवाचे उतर आयकना जाल्यार आमी तांकां दुसऱ्याच्या हातान घालता. म्हणजे कोण तरी पळयतलो कोण मेंटर येतलो पूण तेचे पयलीं तुवें सांगलें ते भाशेन सारकें सांगलें आमी तांकां पवित्र आत्म्याच्या हातान घालूंक जाय. खंय घालता आमी पवित्र आत्म्याच्या हातान तो लुकाचो 4:20 म्हणटा सुरेस्पराचो आत्मो म्हज्या भयणीचेर आसा ताका अभिषेक केला ताका देवान आपल्या मोगान बोलला ताका सगळ्या वायटान तो निवारला सगळ्या तायणीन ताका सुटका दिल्या. म्हणटच हे मागणे आमी जेन्ना कोत्ता पवित्र आत्मो येता आनी कितें करता पवित्र आत्मो तांकां ती वाट उक्ती करता. आतां आमच्यान तांकां कोणा कडेन व्हरोंक जाता वो आमच्यान कोणाक सांगूंक जाता जे भाशेन तुवें ब्रदर जॉन्सनाक सांगलें ही म्हजी भयण येतली म्हणून. आनी कितले पाटी आमी इंग्लिशीन तो व्हाईट बुक हा प्रे फॉर अनसेव्ड लव्ड वन. प्रे फॉर अनसेव्ड म्हणटच जेन्ना आमी प्रे फॉर अनसेव्ड लव्ड वन कोत्ता लुकाचो 4:20 कोत्ता आमी आतां आमच्या भाव भयणांक आमच्या कोणाच्या आमी मोग करतल्यांक आमी पवित्र आत्म्याच्या हातान घालता. वय की ना?
Yes, brother. जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याच्या हातान घालता आता पवित्र आत्मा कितें करतलो आता आमकां वाट दाखयतलो तांकां वाट दाखयतलो पळय भाशेन तांचे काळीज मोव जाता देवाचें उतर आयकोपाक की कहें पळय ताका तयारी करता आनी भाव भयणीनो खूब पाटी आयकात खूब पाटी आमचे भयणीक जनिनान बरी गोवायकी दिली खूब पाटी आमच्या फामिलीन आमचो घरकार आमची बायल आमची भुरगीं आमची भाव भयणां इतली देवाच्या उतरान आसपाक ना आमी आहात पूण आमची फामील ना पूण आमी कितें Yes. करूंक जाय तांकां सांगूंक जाय अरे बाबा ये देवाचें उतर आयक हो व्हिडिओ आयक हें कर तें कर ती पयस वेतेली आमी कितें करूंक जाय आमी देवाचें उतर आयकलां जाल्यार आमचो बदलाव जाला जाल्यार भितरल्यान आमचो स्वभाव तांकां पळोवंक जाय तांणी आमी पोरगोट करचे स्वतेक आमी आमच्या कोन्यांनी दाखोवंक जाय आमच्या फामिलीक की खरें जेजू आमच्या भितर आमचो बदलाव जाला म्हणून जेन्ना आमचो बदलाव जातलो आमचे फामिलीचो लोक कितें म्हणटलो अरे इतलो बदलाव जाला म्हाकाय हो जेजू जाय म्हाकाय हो जेजून कितलो बदलाव केला म्हज्या मांयक म्हज्या भयणीक म्हज्या बाप म्हज्या घरकाराक तो बदलाव म्हाकाय जाय कित्याक ते भाशेन आमच्यान तांकां देवाचें उतर तांकां शर्मा दिवन तांकां आमी बदलोवची ना आमी No. फक्त आमच्या कोन्यांनी तांकां आमी जेजू कडेन हाडटले होय की ना Yes. Praise Praise brother. Jesus. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. आणि चड करून आमच्या फामिलीन कितें घडटा आमचो फामिलीचो लोक जो अजून देवाच्या उतरान रिगून ना तो कितें पळयता तो आमकां पळयता अरे तूं इतलें उतर आयकता इतले ब्रदर जॉन्सनाक हाचे कडेन ताचे कडेन सगळ्यांक देवाचें उतर आयकोंक येताय तुजो स्वभाव बदलला हे देवाचें उतर तुका कसलो बदलाव जाला तुका बरेंपण जाला जेन्ना ती पळयतात आपल्या दोळ्यांनी आपल्या कानांनी आयकतात आमचो स्वभाव आमची उतरां खंय आमी बदलल्या तेन्नाच की ती देवाच्या उतरान रिगून रावतली होय की ना Amen. Yes. Amen. Amen. Praise God. जेजू Thank you, कारका. Jesus. Yesu karka. Thank you, Jesus. दुसरं कोण दुसरं सांगता आनी कोण उलयता प्रेज जीसस Praise Jesus. Praise Jesus. आहा कोणूय पूण आहा होय खूप जाण आहात सगळ्यांक दिवंक जाय आयज गोवायकी ना आयज ब्रदर येईल म्हणलोच ना काय Brother, ditolo achi Maria, Sister Maria, I want to share. Maka दिवंक जाय. प्रेज Wow. गॉड गो हेड अरे बाय कोरीन दीत जाल्यार म्हणजे खरेंच टेस्टिमनी ऑल द वे फ्रॉम मस्कट Amen. Brother, praise Jesus. Praise Praise Jesus, brother. Jesus. Praise Jesus. Maria. Brother, Maria knows the band. testimony. न्हू ताजी Maria, बँड वाजोवन हाडला Don't say like that, band वाजून. Listen, काल हांव मारिया भयणीची ती क्लास जॉईन जाली आणि म्हाका एक कॉल येयलो माझ्या फ्रेंडाचे एक कॉल येयले सांगून की तेजी माय बरी ना म्हणून आणि हांव आतां ओमानाक आहा न्हू आनी म्हजे कडेन आतां हांगा बायक ना तर हांव आतां म्हणटा कोहें हांव वेतेलें आनी तितक्यान म्हजो घोव न्हू आसलो घरा हांवें ताका इतकें विचारलें तूं म्हाका मातसो पावयताय व्हरोन ते फ्रेंडागेर तेजी मामी बरी ना ती हांगा विजिटिंगाक येयल्या बरें बरें म्हणून आपूण तुका 4 वता आनी तितक्यान म्हजी ही क्लास चालू आसली सिस्टर नेटी शेअर करताली काल वर्ड आनी आमी मागीर उलोवंक लागलीं आनी हांव मागीर त्या फ्रेंडागेर गेलीं आनी हेच फ्रेंड म्हजें 4 years बॅक 4 वर्सां फाटीं ताची 3 मिसकॅरेजी जालेल्यो ताच्यो मिसकॅरेजी जाताल्यो आनी म्हाका एक संदी मेवली ताका देवाचें उतर दिवपाक तेन्ना हांव देवाच्या उतरान तितकी नासली आयज हा पळय तितकी हांव रुटीन इतकी नासली हांव सोजमोणी तितकी नासली पूण जाणा आसली हांव हांवें ताका इतकेंच सांगलें की तूं एक न्हू गोंया वेता तेन्ना रेतीर कोर ब्रदर जॉन्सनाचो आनी तें न्हू खूब पाटी सोदतालें देवाचें उतर म्हणून न्हू ताका ते पाटी सोदतालें हांवें ताका म्हाजें कितें सांगूंक जाय पळय तें सांगलें पूण कितें आसता जेन्ना आमचें मन बदलणी जायना पळय तेन्ना उतराचेर तेन्ना आमी संवसारी वस्तूंचे संवसारीक आमचे चिंतना जातात तो ते संवसारीचेर आनी तेन्ना म्हाका एकूच क्वेश्चन घातलो तो प्रिचर प्रोटेस्टंट न्हू हांवें तूं फकत थिंगा वच आनी मागीर फुडें म्हाका तूं सांग पूण ते फाटीं सरले वचपाक आनी
पूण तेका न्हू पळय हायेन मागणें केलें जे परी जॉनिनान मागणें केलें तोहें हायेन पवित्र आत्म्याकूच सांगलें म्हजेशीन कांय जायना आतां करपाक फकत लूक फॉर 18 हांवेंनूय तेन्ना म्हटलें Praise God. की पवित्र आत्म्या तूंच तेका वाट दाखय कितें पळय ती आनी त्या वेळार न्हू तेका टिकेटी मेळोना जाली पोटा वचपाक ताणें म्हाका फोन केलो की म्हाका टिकेट मेळना पोटा वचपाक ते फकत पोटा वचोंक सोदतालें हांवें म्हणलें पळय तुका पोटा कित्याक जाय गोंयांत पोटा आहा म्हटलें कालांगूट मातशें वच म्हटलें आनी म्हाका कळलें तें कित्याक वचोंक सोदिना पळय तें पूण जेन्ना पळय तें थंय गेलें न्यू क्रिएशन होमांत तेन्ना थंय मिसाची बलिदान चालू आसली द होली युक्रिस्ट वॉज गोईंग ऑन आनी त्या वेळार ती भितर Praise God. सरली आनी ती तेणी म्हटलें आमी जायते लोकांचें आयकतालीं न्हू हो प्रिचर अहो तहो पूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलें की हांगा मिसाची समोरमणी जाता म्हणून आनी तेणी मागीर जॉन्सनाक ब्रदर पापाक मेवली ती आनी पापान तेंकां इतकेंच सांगलें जॉन्सनान तूं इतकेंच म्हूण म्हणून इन द नेम ऑफ जीसस देर वील बी नो डेथ इन माय वूम my womb I will तेणें कितें सांगलें तेका I will be a mother very soon आनी आर्गां दीत राव म्हणून फकत आर्गां दी म्हणून आनी कॅन्सल वॉट हॅज हॅपन म्हणून आनी सगळें जालें आनी ते रोखडेंच आनी एक रेतीर केलो आनी म्हजे बरोबर ते ओमानाक येयलें आनी रोखडेंच 15 दिसांनी ते शी कन्सीव ते गोरपेस जालें आनी तेणें तेका बाबा जल्मलो आनी रोखडोच मागीर तेका 2 वर्सांनी आनी एक भुरगो जालो आनी Praise काल Jesus. म्हाका प्रे जीसस फॉर दीस आनी काल पळय हांव जेन्ना गेलीं केन्नाच न्हू म्हाका तेका हांव सांगतालीं वर्डांत यो जे परी जॉनिना आपणाचे भयणींक सांगतालें न्हू तशेंच हांवूय तेका सांगतालें यो जायते तेका हांवें ट्राय केलें गोंया सावन तेंकां वर्डांत हाडपाक पूण ना जालें ना हांवें तेंकां फकत अनसेव्ड लव्ड वन्साचे प्रेयरान घातलें हांवें जे परी सिस्टर जॉनिनान आपणाचे भयणींक घातलें तेच परी हांवें सगल्या म्हज्या फ्रेंडाक सगल्या एका फ्रेंडाक म्हज्या ग्रुपान आहा पळय तितक्यांकू हांवें पवित्र आत्म्याच्या हातीन घातलें आनी लूक फॉर 18 हांव आनी म्हजो घोव म्हणोंक लागलीं जेन्ना काल म्हाका संदी मेवली वचपाक हांवें मागीर वर्ड कॉमेस केलें हांवें म्हटलें हांव हांगा मागणें करूंक येवंक ना हांव तुमकां शिकोवंक येयलें हांवें हांगा देवाच्या उतराक पोदी कितें कितकी पोदी आहा पळय ती आनी तुमी तुमच्या दोंगरा कडेन कशें उलोवंक जाय आनी कशें तुमी ते तुजे मांयक म्हणलें आतां प्रेशर हाय जाला पळय तो रोखडोच म्हणलें तूं पळयतलें म्हणलें ही म्हटलें मिलाक तुज्या दोळ्यांनी तुमच्या तोंडान सांग म्हटलें तुमी पळयतलीं म्हटलें आनी हांव तेंकां देवाचें उतर दीत रावलीं कोत्ता 2 वरां जालीं तेंकां सोजमोवणी मेवली आनी लास्टाक तेंकां हांवें सांगलें आतां तुमी कबूल आहा त्या दोंगरा कडेन उलोवपाक वय म्हणूं लागलीं ती म्हणूं लागली आतां तूंच कोर तूंच दाखय आमकां कशें पळय तें बरें म्हटलें हांव आतां तुमकां शिकयतां आनी आतां हेजे फुडें म्हटलें केन्नाच तुमी सांगची ना म्हजे पासत मागा तुमी म्हणलें ते दोंगरा कडेन उलयतलीं आनी हांवें मागणें केलें दोंगरा कडेन हांवें उलयलें आनी तेंकां जेन्ना हांव मागणें कोत्ताना मागीर कोबार जालें तेजी माय म्हाका म्हणूं लागली बाय म्हणूं लागली तूं म्हाजेर मागणें कोत्ताना आपणाक कितें जातालें म्हणूं लागली हांवें म्हणलें तें म्हणलें पवित्र आत्म्याचें म्हणलें काम म्हणलें कार्य म्हाजें न्हू म्हणलें म्हाजे हात फकत म्हणलें जेजून फकत म्हणलें काम करपाक म्हणलें हांव फकत एक म्हणलें हातियार म्हणलें सगलें काम म्हणलें पवित्र आत्मा कोत्ता आनी आतां तुजें फकत काम म्हणलें जेजूक आर्गां दिवपाक आनी हांव घरा येयलीं जाल्यार म्हाका आयज सकाळीं मेसेज केली म्हज्या फ्रेंडान की तेजी माय एकदम बरी आहा आनी तेंकां देवाची सोजमोवणी उतराची मेवली आनी आमी आतां आमकां कळलें कशें आमी उलोवंक जाय एकान एक उतराक आमी कशें आमच्याच तोंडान सावन आमीच कसलीं दारां उक्तीं कोत्ता सैतानाची काय देवाचे उतरान बांदलेलीं तर तेका सांगलें हांवें आतां तूं म्हटलें जेजू कारगा ब्रदर तेका सांगलें आतां म्हटलें आयच्यान म्हटलें ह्या वेळार सावन फाल्यां म्हणनाका म्हटलें ह्याच घडयेक सावन जेजूक म्हणलें एक बास कही दी म्हटलें जे परी म्हणलें म्हजें जिवीत म्हणलें हांवें बदललां म्हटलें आनी म्हाका तें म्हणूं लागलें कोरीन म्हणूं लागलें तुका पळोवन म्हणूं लागलें कशें तूं स्क्रिप्चर जाणा हे इतके हांवें म्हणलें एका दिसान जावंक ना तें हांवें जायतें म्हटलें वावुरलें म्हटलें ह्या लेवलार पाव म्हाका म्हणलें एक भूक लागलेली एक थान लागलेली म्हणलें देवाचें उतर शिकपाक ती म्हणलें रोखडीच जायना
वावरोंक जाय म्हटलें. हांव जायती वावुरली म्हटलें. आनी आयज म्हटलें हेंच म्हजें काम म्हटलें. म्हाका पळय जें फुकट दिलां जेजून तें दुसऱ्यांक दिवपाक. हांव म्हटलें येयल्या तुजे मांयक म्हटलें सिखा म्हणून पळोवंक येवंक ना. जें परी हांवें म्हटलें म्हाका अणभवलां तें तुमकां म्हटलें हांव वांटूंक येयलें आयज म्हटलें. आनी तुमकां पळय आतां कितें मेवलां तें जेजू उद्देशी दुसऱ्यांक तुमी हें फुडें व्हरा म्हटलें. Amen. आनी Amen. Praise God. एमेन ब्रदर. आनी तेणी सांगलें म्हाका आमचे कडेन आतां आमी नेट आहा हिंगा टीव्हीर म्हटलें दिसभर म्हटलें देवाचें उतर घाला आनी आयका म्हटलें. आयका म्हटलें तो हें म्हटलें हांव कोत्ता. जेजू कारगा की तेंका काल या जेजू कारगा. आमेन जेजू कारगा. Praise God. Thank you, Praise Jesus. God. Praise God. Sister Corey. Wow. भाव भयणीनो Praise आमी God. जाणो की जेन्ना आमी कोणाचो मोग करता आमी सदांच ताका देवाचें उतर दिलें. वय आमी कोणाक गिफ्ट दिता, कोणाक मोबायल दिता, कोणाक भांगर दिता, कोणाक चॉकलेट दिता, कितें कितें तरी दिता. पूण व्हडलो गिफ्ट जो आमी कोणाक दिवंक शकता तो जावन आसा जेन्ना आमी तांकां जेजू दिता, तांचें उतर दिता. आनी भाव भयणीनो खरें आमी कोणाक उतर दीत जाल्यार आतां आमचे भयण कोरिनान सांगलें की तें उतर त्या फॅमिलीक दिलें, त्या फ्रेंडाक दिलें. पूण तिणें कितें सांगलें आतां जें तुमकां मेवलां तें तुमी काडात आनी दुसऱ्यांक दियात. दुसऱ्यांक दियात कित्याक जेन्ना आमकां कितें मेवता देवाचें आमच्यान तें घोट धरून आमचे कडेन बसोंक जायना. आमी सगळीं आतां देवाचें उतर आयकता आनी हांव जाणो की तुमी खूब जाणां हें उतर जें आयकतात तें दुसऱ्यांक सांगतात, दुसऱ्यांक ही Praise बरी God. खबर दितात. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बरी खबर दिता आमी ताका जेजू दिता. आतां ती जेजू दुसऱ्यांक दितात, ती आतां दुसऱ्यांक दितात. आनी आतां देवाच्या उतराची सजमणी देवाचो संबंद जेजूचो संबंद तांचे बरोबर घोट जायत वता. आतां की आमी खरेपणी एक आत्मीक जिवीत इटर्नल लायफ म्हणून आमी जियेता. Amen. Amen. God. Amen. Praise Jesus. Praise God. Praise God. Praise God. आनी देखून भाव भयणीनो गरज आमकां जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता न्हय आमी फकत तें आमकांच धरपाचें न्हय आमी सगळ्यांक सांगूंक जाय. कित्याक जेन्ना आमकां कसलें देव आमकां सांगता कसलें आमकां देवाचें उतर आमकां सजमणी मेवता आमकां ती रेसिपी मेवता कोणी केक करपाची ती रेसिपी आमी काडून दुसऱ्यांक दिवंक जाय. तांकांय बरो केक करून दी आनी तेन्ना की तांकां देवाचें तांकांय बरो फायदो जातलो. ती आतां दुसऱ्यांक दितली आनी अशे भाशेन जेजूचें राज फुडें वेतलें. ना तर आमी फकत धर करतले आयतराचें मीस जालें म्हजो पेस जालो आनी आमी घोट धरून आमी आमचेच म्हणत देव म्हजो आनी पुरो इतलेंच. Praise God. जेन्ना खरेपणी आमचो संबंद देवाशी घोट जाता खरें आमकां उतराची सजमणी मेवता आमी कोणाकूच सोडचें ना. सगळ्या कडेन वेतले हांव आका ताका सगळ्यांक ही देवाचें उतर शिकयतलें. Amen. Praise Amen. God. Praise God. Praise God. Praise Praise God. Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तर अजून कोण हा हांव जाणो की तुमी खूब जाणां जी आयज आतां म्हाका दिसता 1.5 वर्स 2 वर्सां जालीं आतां आमी देवाचें उतर या आमचे भाशेन कावन्सिलिंग क्लासीर आमी बुधवाराची येता. खूब जाणां तुमी इंग्लिशीन आयकतात आमचे भाशेन आयकतात मलयाळमान आयकतात तामिळान आयकतात खूब भाशेन फ्रेंच लँग्वेजीन आयकतात आनी आतां तुमी हें उतर दुसऱ्यांकूय दितात. थिंचोर कितें जाता कितें तरी बरें जाता हांव जाणो खूब जाणां तुमी करतात. Praise God. तर सांगात आमकां ही गोवायकी दिवप कित्याक जेन्ना आमी सांगता की हें उतर आमी कोणाक दिलें तांचें जिवीत बदललें तांकां फायदो जालो. हांव म्हणून कितें घडटा जाणां आमकां सगळ्यांक उमीद जाता आरे बाबा आमी करया कितें आमी जेजूच्या राज्यान कितें करया. Praise God. Amen. Amen. Encourage one another. Yes. Yes. Praise God. Praise God. Praise Jesus. Because जेजू कारगा मुखाच्या लॉज नासतना तुम्ही सगळी कितें तरी सांगा. Praise God. ऐकू येना मरे जो. अरे बाबा जो तू येला ओके अनिल जो यस आगा ब्रदर जो मेवलो यूके Only one Joe. On and yes you. one and only Joe because of the anointing. Praise God. चल रे बाबा उलय. जेजू कारगा मुखाच्या जेजू कारगा बरें तुगेलें म्हाका खबर आहा बरें तुगे सक्सेसफुल जालें म्हण ट्रीप
बरें कोण बरें उतर दिली बरें शेअरिंग केलें टीचिंग केलें Praise प्रिचिंग God. केलें बरें भाशेन Praise God. Praise Preaching, God. preaching and Amazing, healing. brother. Teaching, Holy Spirit. preaching and healing. हो हिलिंग ते कंपनी जात न्हू होय. ते कितू हिलिंग जालें टेस्टिमनी अमेझिंग टेस्टिमनीज Praise Jesus. जेजू कारगा जेजू कारगा, जेजू कारगा. सो ब्रदर हांव आतां टाउनाक गेलोलो हांव मिसा गेलो कुमसराकू गेलो कुमसरा म्हणजे तें तूं कन्फेस करपा पडटा तें तुगे जेजून भोगशील तें खबर आहा म्हणजे मातशें पातकां आहाय ती हें जाता तें तुवें इग्नोर करपा जायना तें कन्फेस करपाचें कन्फेशन गेलो सो आनी मागीर मातशें टाउना बसलो कोण मेळटाय काय म्हूण चोवपा सो हे कोण हें जालें ना म्हणजे लोक हें कोता पूण चड सांगत म्हणटाय कळ्ळें का गोरावपा मेळना. घरा पण मेळ्ळें ते जेहोवा विटनेस मेळयली जेहोवा विटनेस ते आपणागे हा. बायबल स्टडी थिंग हय. तेमको मातशें उलयलो मागीर आनी एकलो मुसलमान बसून आसलेलो तेगे चेडे तेंक आहा रोखडें तिका मातशें इल्लें मिसा सांगो जाय रे ब्रदर. तेंक मातशें रोखडें मिसा 2 पॉयंट उलोवपा जाय. मागीर ती पॉयंट बदलताय. स्क्रिप्चर ती वेल वर्स आसताय सिस्टर सो हय. ते बेश्टे मागीर कितें जाता ते डिबेट जाता ते डिबेट जालें म्हणटकीर ते मागीर कोणाकूय फायद्या पडना होय. कळ्ळें का कित्याक ते म्हणटा आपण रायट म्हणटा आमी रायट म्हणटा ती स्क्रिप्चर दाखयताय आमी स्क्रिप्चर दाखयताय सो मागीर कितें जाता तें बरें जायना सो हय. आनी एकलो ब्रदर मेळ्ळो तो हे मेळ्ळो मुसलमान मेळ्ळो तो बसून आसलेलो तेगे तो तेका वचून जाप केली तेगे चेडे आहा तेका हें जालां ऑटिझम जाला सो मागीर तेका विचारलें जेजू तूं बिलीव कोत काय म्हूण मागीर तो म्हणपा लागलो आपूण बिलीव कोता म्हणटा अल्ला बिलीव कोता हेक बिलीव कोता आनी म्हणलें ते सगल्या बिलीव कोता तें बरें आहा तूं म्हणल्यार जेजू तूं हें कोता जाल्यार तुवें जेजू हें कितें सांगता तें फॉलो करपा जाय म्हूण हॅलो आयकोताय कोणाक होय होय होय, ऐकता yes, yes, yes. बरे भाशेन Yes, ऐकता. brother. Praise सो God. तो जायते Praise कडेन God. गेलो हिंगा थिंगा भोंवलो तो मागीर म्हणटा तें हें जायना देव बरो कोत्तलो देव हात लायता हांवें मागीर तेका स्क्रिप्चर बीन दाखयलें मातशें हांवें देव बरो कोत्तो बरें आहा तूं बरो कोत्तो म्हूण देवान ऑलरेडी बरो कोल्लें तेका तुवें बिलीव करपाचो स्क्रिप्चर कितें सांगता ती बिलीव कर आनी देव कितें देवागे उतर कितें सांगता देव म्हणटा आपणागे मोहिमा आपूण दुसऱ्या कोणाकूय शेअर कोन्ना सो जेजू बरो कोत्तलो आनी मोहिमा भलत्याकूय मेळटली जाल्यार इट्स नॉट रायट न्हू Praise सो हांवें God. म्हणल्यार तूं म्हाका न्ही कोत्ता Praise तूं God. सगल्या बिलीव कोत्ता म्हळ्यार जेजू बिलीव कोन्ना जेजूकूय बिलीव कोत्ता तूं हें कोत्ता आनी एकलो देव म्हूण तुवें Praise बिलीव God. करपा जाय जेजू कारगा. म्हूण बरो जालो Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. स्क्रिप्चर भुरगो आहा तो मातशें इजी आहलोलो मागीर ते स्क्रिप्चर हँडील आनी मागीर तो गेलो आपूण बिलीव कोत म्हणपा फकाणां बेश्टें उलोवलो आपणा साली भुरगीं नाय म्हणपा लागलो सो हांवें म्हळ्यार तेका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्यार देवागे उतर शेअर कोत्तलो सो देवागे उतर कितकोन शेअर कोत्ता हांवें तेका टेस्टिमनी दाखयली तेका शेअर केली कितकोन ते ब्लेस केली ती सो तो मातशें बरो हें जालो तेका मातशें इमोशनल जालो हें जालो मागीर जेन्ना तेका तो भावार्थ मातशें येयलो मागीर तेका वयता मागीर वाटेर तेका मागीर मागणी केली हांवें म्हळ्यार बिलीव कोत तूं जेजू तुगे बेसांव दिलें म्हूण तुका भुरग्याचें आपूण बिलीव कोत म्हणपा लागलो आनी तेका टेस्टिमनी शेअर कोत्तलो दुसऱ्यो सो तेगे भावार्थ मातशें वाडपा आनी टेस्टिमनी जायते आहाय तेशकोन्न बारीक बारीक म्हळ्यार एशकोन्न फूल एशकोन्न हें करपा ब्रदरा भाशेन बारीक विन्संट ब्रदर Praise विन्संटा भाशेन टेस्टिमनी जेजू आर्गा बारीक जेजू बारीक आर्गा. बारीक बारीक पासून देवागे हितून इम्पॉर्टंट हितून मातश्यो देवागे येतो ते व्हडल्यो. पळय बाबा जो व्हडली तो कालू टेस्टिमनी काय ना व्हडल्यो टेस्टिमनी हें काय ना ल्हान टेस्टिमनी हें काय ना जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याचें उतर आयकता तो आमकां सांगता वच ही बरी खबर कोणाक दी आनी आमी त्या उतराक विश्वासी रावता तेन्ना ती व्हडली कवायकी आमची व्हडली कवायकी कित्याक आमी तें Praise उतर तें जिवें उतर जेजू आमी कोणाक दिता मुसलमान जावं
शिकडो जावं, हो जावं, तो जावं, कोणाव जावं, आमी ताका तें उतर दिता. आनी तूं आतां ते उतराक विश्वासी रावताय आनी दिताय म्हणून ते बीं घालताय तांच्या जिवितांत. ते किल्लोन येतलेंच, बिकॉज तें देवाचें उतर. Amen. Praise God. Amen. Praise Thank God. you, Joe. Sister Agnes account orkota Amen. connect zalo na ti audio. So tik भायर सोन पोतून ते वायफाय कनेक्ट टू वायफाय म्हणपा जालेले. ती कनेक्ट करपा ट्राय करता पूण जायना. आणि ती काय कोया पण ते. आणि सिस्टर हॅलो Hello. बाबा जो सांग Hello? ऐकत आम्ही. ऐकू येता Is it my internet or ताजो internet? Hello? No, he's ताजो brother. internet सारको ना. He's मुगे brother. इंटरनेट सारखी ना दिसता ब्रदर. बाबा तुझो इंटरनेट मातसो ये ना, स्टेबल ना. Praise God. Praise God, praise God. Praise God. ताक माशे रावन दी. म्हाका कित शेअर करीन दिसता ब्रदर. हांव Yes, भायर yes, काडटा go ahead, घालता. go ahead. So Praise God. मुगे ती मुगे भयण हिंगा हा आनी तिगे घोव आतां. Okay, so तो आली फाटले लायफान तो पाद्री बरोबर भोंवतालो, कॉयर वाचतालो आनी आतां दे आर गोइंग थ्रू वन ट्रायल एट होम, यू नो. सो त्या भुरग्या हें जायन तो disturbance. But I could see how whatever God had inside of him, that Satan came to steal, kill and destroy. And he did a pretty good job. So my sister from here gave me, so, you know, they don't want to talk to anyone. So I told her, tak sang our nurse mun, tage helta bi kiten zala mujhe help karpa jata. So talk, don't talk, deva hobar sangto mun. Anyway, poor thing, she gave me the number. And I remember today, I said, today Holy Spirit reminded me and I called him. So reluctantly, he spoke to me and I said, to get disciple la tukna wa hamare baba. Kids ale, he said, I had enough of my life. Enough is enough. Ani mak kai naka, blah, 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 all these negative things. I said, Bore, tu jano mudle, तुक फुरसार फिडावपा जाताले तुका जाता हांव तुका फुरसार मारता आनी फीड मारता तुजेर तुका जाता सोंसूंक पुरना न्ही ते सगळे रो तुजी पासत आनी म्हजी पासत ताणें वारोयल मरे बाबा आनी ताका आमी सोडपा जाता म्हणलें आनी कितें आमकां प्रॉब्लम आहा जाल्यार तेगे रोगतान तें सगळें धुवन गेलें पूण तो म्हणलें तो आमकां सोतमानूच दिना म्हणलें तें धुवन गेलें म्हूण तो तुका सगळी डिस्टर्बन्स दिवपाक कोण येता तो चोर येता म्हणलें. So he was reluctantly listening, okay, as if like, but you know, brother, slowly, we got into a conversation. I said, I'm not telling you to pray. I'm to crozar kurman sangna. I'm to scripture dina. Kodle, purna to get life on kids zate mak khabar ha. Dekho, I'm to keko sangot mudle. Hoko to modi, I'm Jesu Christa chikod. So itana tuka mojir koslots odikarna. Tench mudtu 24 hours to mudi munjanite. And so then he told me he takes a bit of drinks. So people come kelo ani kelo. So I said, oi, so aso to ani sonnak mudle. Tu gere. Tu get pun ye mud mun sangile tu. Ani mudle. So you know I could see how he was just listening and तू आई म्हणले तुका हांव कोंकणी भाशेन स्क्रिप्चर धाडटा तू एकोपाट वाच पूण होर्सा वाचा म्हणलें बेश्टें वाच नाका आनी पोत्तून बायलेगे बायबलाचेर उगड आनी बायबलाचेरूय चोय सो बरें कॉन्वर्सेशन जालें ब्रदर आमगेलें बरें करून उलयलीं दोगांय आनी मागीर म्हणलें हांव तुका एक प्रेयर कोत्ता म्हणलें सो ही वॉज हॅविंग सम वुंड्स आय थिंक आय डिडंट इवन नो ताका पांयां कितें आहलोलें बट आमी उलयता आसतना डायबिटीसा खबर उलयतालीं because you know it's tension चड जाता मागीर डायबिटीस चडटा ओके सो टेंशन कोण दिता तो चोर दिता कळ्ळें आनी तुका आतां वचपा जाय वचपाक तुगे टायम जालो ना तुगे जाय ते देवा पासत काम करपा आहा तें उरलां तूं खंय वयतलो खंय वचपा जायना म्हणलें एनीवे सो आमी उलयलीं हांवें म्हणलें बरें हांव आतां एक प्रेयर कोत्ता म्हणलें सो हांवें कोंकणी इंग्लीश मिक्स करून प्रेयर केलें. He was very much, you know, I could see how
loud he was, thankful he was, praise Jesus, thank you Jesus म्हणलें. आतां ताणें म्हाका ऑडियो मेसेज धाडल्या and sister बरें आं loud voice, sister बरें तुवें प्रेयर केलो तशें हुंय मुगे पांयो फेरी दाखलोली बँडेज आहलो हुंय सगलो पेजू गेल हुंय पेज गेल हुंय पांयांचो. I said, praise Jesus. Now I want, because म्हाका जाय आहलोलें तो येवन सांगपा टेस्टिमनी, यू नो, आनी आपण तुका मेसेज धाडली तुवें सांगलें तें नाका आहलोलें म्हाका. पूण हांव कितें सांगपा सोदतां, आमी तें उतर जाणोय न्ही, पूण आमी एफर्ट कोन्नाय. तो पवित्र आत्मो आपूण घेता, सगलो आपणा हातांत घेता आनी आपूण तें काम करता. आमी फकत तागे उतर आमी जाणोय तें उलयताय, पूण तो पवित्र आत्मो आपणागे काम करता. तो थिंग ते मनशा बगले वता आनी तो थिंग सगलें ठिका ठीक जाग्यार घालता, यू नो. आनी आयकपा पासून काय बरें दिसता, वाव हांवें फकत प्रेयर केला, हांवें फकत ताका हें केलां. सो तो मागीर पोत्तून चिंतपा लागलो आपणागे लायफ कितें आहलो तो, आपूण रोजार कोत्तालो. हांवें म्हणलें तूं हेड ऑफ द फॅमिली मरे, तूं हेड, तुका देवान हेड म्हूण धाडला, तुगे बायले हेड केलो ना न्ही, तूं हेड. मागीर तूं कितें जाता पयलो टेल जाता, तूं हेडू रावपा जाय न्ही. म्हणलें हेड रावता कितकोन तूं, कित्याक तो आमगे जेजू तुज्या हाताक दवरना आहा न्ही, तुका खूंय बायबलां सांगना म्हणलें तूं भिरांतीन राव म्हूण. तुका बायबल सांगोत म्हणलें तूं भियो नाका, हांव तुजे बारबो आहा म्हूण. मागीर तुका भिरांत कोण हाडटा? सो ही वॉज रियली लायक, यू नो, ओय सिस्टर पोत्तून करपाना, हांवें मुगे लायफ देवा दितलो आनी हें कोत्तलो. सो इट वॉज रियली नायस. आनी आतां तागे मेसेजी आयकून म्हाका बरें दिसलें. हांवें म्हणलें वाव, यू नो. सो आमी सगलीं आतां आमी जाणोय देवा उतर, आमी आयकताय न्ही, जायतें आयकताय आमी, पूण तें उतर उलोवपाक गेल्यार आमकां इल्लेशें उलयल्या पुरो, कित्याक तें देवागे उतर, तें सारकें उतर. जॉन 15:3 एवरी वर्ड, एक एक उतर आमी उलयताय तें उतर आपुणू आमकां साफ कोत्ता भितरल्यान सावन भायर. इट क्लेन्सेस अस, वी आर क्लेन्स्ड बाय एवरी वर्ड ऑफ गॉड. सो येस, सो ती मुगे गोंयकी, आय एम श्योर तो येतलो, हें जालें जाल्यार तो पॅनलाचेर येवन उलयतलो. सो वीच इज नायस. सो आतां बायलेगे परमिशन घेवपा पडलें सांगचें म्हूण, म्हाका सांगून दिसोता म्हूण. प्रेज गॉड. Praise Jesus. Jesus. Yes. Praise God. Praise Jesus. खूप पाटी आमी जेन्ना देवाचे उतर कोणाक दिता, आमकां सदांच ते रिजल्ट बेगीन मेळचो ना, पूण तें बीं घातलां तें सदांच किल्लोन येतलें, कित्याक देवाचें उतर घेवंकूच जाय. देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. Amen. Amen. Season न्हू ब्रदर. येस, सिजनान येतलेंच. कित्याक जाणें खूप पाटी आमी म्हणटा आमी कोणाक देवाचें उतर दिना, आमी समजा ती आयकना, आमच्या घरान लोक कोण आयकना, आमकां कोण पळयना, पूण ती सगळें पळयतात. जेन्ना एक दीस येतलो तेंचेर बीं घातलां, मोगाचें बीं घातलां, देवाचें उतराचें बीं घातलां, तें किल्लोन येतलेंच, येतलेंच. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Praise you, Abba Father. Thank you. No, and Thank you you. know, brother, आनी एक सांगपा म्हणल्यार this बायल, ही बायल त्या मनशागे बायल, okay? Whatever trial she's going, so हांव ती चोयल तेदो न्हू, now this gave me a lesson. आमी हेदेशें जाल्यार आमी तोंड सारकी कोत्ताय, आमी ग्रंबल कोत्ताय, but this girl, she's going through a battle all these years, but you know, her face is so joyful. She has so much joy and smile on her face. And if you look at her, tu mudpana, ha, wow. You know, at mak called mun aw munta, and but that is the joy of the Lord. Joy of the Lord is her strength. Amen. ते कित कोत ते एक दिस आम आयकतली टेस्टिमनी, पूण ते कित कोत ते आपणागे फोर्सान कोण ना, सगळे कोत ते देवागे फोर्सान कोत्ता. पूण ते देवागे उतर ती समजून ना न्ही, आतां ताका समजून येता ते देवागे उतराची. आतां ताका वाव दिसता. And ताका बुकांनी तान लागता, ते सोदूं जाय ताका उतर आयकूंक जाय ताका. But that joy, you know, that work that she does with that smile, so amazing. And hore, I think देव आमकां मुनशे धाडटा लायफान आमकां शिकोवपाक. Come on now, enough of your this. Go see what she's going through, you know. And every person teaches us a big lesson.
And I say this to her, really, it's just so amazing, so amazing. By Maria, देवाचे उतर किती म्हणतात जाणां? God loves a cheerful giver. Giver. Praise God. Yes. आम्ही जेन्ना कोणाच्या जिवितांत ते बी घालता देवाच्या उतर दिता आम्ही कसले आणि आम्ही कसले ते मोगान घालता जे बी मोगान घातला ते सदांच किल्लोन येता 100% गॅरंटीड. आता समजा कोण आम्ही एक क्लासीन आयले आम्ही कोणाक सांगितलें अरे बाबा तू टेस्टिमनी दी ती म्हणटले ना म्हाका नाका लॉस दिसता ना 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 हांवें मातशें लिपस्टीक घालूंक ना मेकअप घालूंक ना आणि ते करून आमी कोणी एक्सक्यूज दिता. पूण जेन्ना कोण सांगिनासतना हांव म्हणटा म्हाका टेस्टिमनी दिवंक जाय कित्याक जे देवान म्हज्या जिवितांत केलां म्हाका खोशयेन तें दिवंक जाय. देव ते काळीज पडता आमचे की आमी खोशयेन तो टेस्टिमनी ती गोवायकी दिता. आतां की देवाक ते मानता आतां आमचे सामकें आमचे जे पीक येवपाचे आहा ते पीक भरपूर येता सदांच येता. आमी कोणाच्या जिवितांत कितेंय करीत जाल्यार कोण पळय आमी इगर्जेन वेताना तो आपलो कलेक्शन घेवन येता वय की ना. कलेक्शन घेवन येता की ना एक पाटी आपलो शर्मा जातकूच मागीर आमचे मागणे जातकूच मागीर तो येता आपलो बोडी घेवन घे आमी घालता आपले. पूण ते घाली ती बोडी येनाय जाल्यार ते पॅकेट येनाय जाल्यार आमी वचोन कितें घालता मोगान घालता. Yes. ते देवाक चड मानता. आणि जे गोवायकी आमी दिता कोणाय पळय कितें आमी दिता जेन्ना देवाचें उतर दिता हांव खोशयेन दिता देवाक देव सदांच आपल्या उतराक विसर कित्याक ही लव्स अ cheerful giver. Praise God. Be it Yes. your money, be it your resources, be it your love, be it your time, आणि तुजो कितलो वेळ आसूं कितें जावं जेन्ना तूं खोशयेन दिताय देव तुका केन्नाच Yes. बेसांव तुका सोडिनासतना रावचो ना. सदांच ही मागीर cannot be आमकां- undone by your generosity. मागीर आमकां डबल मेवता. Praise God. डबल कितें बाय मारिया डबल कितें 700 times. डबल 700 times. Sit down, press down, shaken Press together. down, shaken together. Yes. तुझे हात लहान असतले की दौरबाग देवाचे पीक ते हातांतल्यान जिवितात तुझ्या. Praise Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Praise God. आणि कोण हा गोवायकी दिवपाक आमच्या जिवितांत कितें तरी देवान केलां की कोणाक सगळे माझा भाव भयणीनो आमी जेन्ना गोवायकी दिता हांव तुमकां खरेंच सांगता हांव एक पाटी मागणे करतालो आनी पवित्र आत्मा म्हाका सांगतलो कोण जेन्ना कोण गोवायकी दिता तेन्ना कितें घडटा जाणाय. पवित्र आत्म्यान म्हाका एक पिक्चर दाखयलें. जेजू सर्गीच्या बापाच्या उजव्याक सर्गीच्या बापाच्या उजव्याक तो बसला न्ही जेजू. आणि जेन्ना कोण गोवायकी दिता तांचे व्हडले टीव्ही स्क्रीन आसता थंयसर आणि ते दोगूय पळयतात म्हणटा बाबा पळय 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 बाबा पळय म्हणटा पळय ती म्हजी दूख ती म्हजो पूत पळय गोवायकी दिता. Yes. आणि जेन्ना आमी गोवायकी दिता हेच म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें देखून जेन्ना आमच्या जिवितांत कितेंय घडलां आमी गोवायकी दिता खिचोरी 3 पाटी 4 पाटी दिता फायदो कोणाक जाता. सर्गीच्या बापाचे दोळे जेजूचे दोळे तुजेर असतात आणि जेन्ना देवाचे दोळे तुजेर असता कित्याक तूं गोवायकी दिताय म्हणून कितें घडलां म्हणून कोणाक फायदो जाता तांकां वा तुका म्हाका. Praise God. आमकां कोणाक फायदो जाय आणि Praise तो God. मनशाचो न्ही देवाचो फायदो जाय. कोणाक देवाचो फायदो जाय गोवायकी दिवपाक. True. Yes. आणि एक आणि ahlo गेले बाबा तू गोवायकी दिताय तू दिताय रे तू दिताय आमी कोणाक फोर्स करून दीत जाल्यार तांकां कसलोच फायदो जाता. कोण आपले खोशयेन गोवायकी दिता cheerfully gives the testimony. कितें दी आमी टेस्टिमनीज उलयना हांव कितें तूं दी खोशयेन दिताय देव तुका केन्नाच सोडचो ना कित्याक तुवें तें मोगान दिलाय काळजान दिना. हांवें खूब पाटी पळयलां म्हज्या भाव भयणां मदें जेन्ना ती आपली गोवायकी दितात कितें दितात मोगान दितात हांव तुका सांगता तांचें बेसांव इतलें आसता की तुका सोजमणी पासून ना पळय इतली बेसांव मेळटा. Praise God. Thank you, Jesus. Praise Yes, God. brother. Yes. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus.
थँक यू Praise God. जीसस. आणि देखून भाव भयणीनो, आमकां गोवायकी दिवंक जाय जाल्यार आमकां एक टेस्टिमनी दिवंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, त्या उतराची सजमणी मेळटा आमकां, आतां आमी तें उतर कोत्ता, आमी तें उतर पाळटा. आनी पाडूंक कॉमेस केल्या उपरांत कितें जातलें? टेस्ट येतलो, सोयतान येतलो, ताळणी घालतलो, खूब प्रेशर येतलो. पूण आमची चोत्राय जेन्ना जेजूचेर आसता, आमी तें उतर आमच्या काळजांत, तोंडार, आमच्या मनान सोडिनासतना रावता, तें उतर उलयत आसा, करीत आसा, आमकां ती घोवायकी आसतली. बट इफ देर इज नो टेस्ट, देर इज नो टेस्टिमनी. जेन्ना टेस्ट हा, टेस्टिमनी आसतलीच जेन्ना आमी देवाच्या उतरांत रिगून रावता. ना तर आमी आसतले कांय ना जायना बाबा, खंय जाता, खंय जाता, इतलेंच आमचें जातलें. पूण जेन्ना टेस्ट येता आनी देवाच्या उतराची सजमणी हा, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, आमकां सदांच एक घोवायकी आसतली. आनी घोवायकी दिल्या उपरांत अरे सांगिनासतना सगळी सर्गीची टीव्ही चालू हा. आमचे जेन्ना सासर भाऊ आमचे सगळे चलता, आमच्या टीव्हीचेर सगळे सिरियल चलतात, तशे भाशेन स्वर्गात टीव्ही चलता, तिचो सगळे टीव्ही हा रेडी, सगळे लोक गोवायकी दिता. म्हणजे आमकां फायदोचो फायदोच जाता. Praise Jesus. आमेन. Amen. God. Praise God. Praise God. Okay, otherwise we'll start with the recap, brother. Okay, no problem. Go ahead, Janina. Yes. बाबाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. मोगळा बापा, हे वेळार तुझ्या नावान आमी उतर जे आमी गेले ते पाटी शिकल्या, ताचो आमी थोडोच उगडास करता आनी आमच्या आत्म्याक अदिकूच तें भरून येता. देखून बाप्पा, हे वेळार गेले त्या बुधवारा भयण फातिमान आमकां शिकोवन दिलेली ताची 2 उतरां आमी हे वेळार परत आयकता. देवाचें उतर म्हणल्यार कितें? देवाचें उतर जावन आसा सोत आनी ताचे बगर आनी कांयच ना. देवाचें उतर इतलें गोड जावन आसा की कोणाच्यानूच तें आलोवंक जायना. भयण 2 घरा वयर उलयली. जे पयलें घर खडपार बांदलेलें तें इतलें गोड आसलें की वारें येवन वादळ मारून तें कोसळूंक ना, कित्याक तें देवाच्या उतराचेर बांदलेलें आसलें. दुसरें घर जे रेंवेर बांदलेलें तें कोसळोन गेलें, कित्याक तेका देवाच्या भावार्थाची ओळख नासली आनी ताच्या उतराचेर रावत जालें ना. कोणाच्यानूय आलोवंक जायना, पूण आमचो भावार्थ आल्लो जाल्यार कांयच आमकां मेवचें ना. जेन्ना आमचे कोश दोग येतात तेन्ना आमी ताचेर भावार्थाचेर रावल्यार जाल्यार आमकां कसलीच भिरांत ना, कित्याक देंवचार आमकां थॉट्स घालता वो कोणाचे वरवीं येता आनी आमकां आलोयता. पूण जेन्ना तूं ताचें आयकोनाय जाल्यार हांव तें रिब्यूक करता आनी जेजूच्या नांवान आनी ताका देवाच्या भासावणाचेर रावता जाल्यार तें देवाचें उतरा पोरमोणे राव, तें तुजें सगळें घडून येता. पवित्र पुस्तकान देवान आमकां सगळ्यो भासावण्यो दिल्यात आनी त्यो आमचे सगळें घडून येतात आनी त्यो सगळ्यो ओय आनी आमेन. पवित्र आत्मो म्हणल्यार कितें? आतां आमी कितलेय मागणें केल्यार पूण आमकां चिंतना थॉट्स येतात तेन्ना आमी झुजूंक जाय. देवाच्या उतरांत पवित्र आत्मो जो आमचे भितर आसा ताका आमी शक्तिवंत करूंक जाय, बोलवंत करूंक जाय आमच्या आत्म्यान, कित्याक आमचे जायते वादळ मोड येता तेन्ना आमी ताच्या उतराचेर रावूंक जाय आनी आमच्या चिंतनाचेर न्हय. भयण सदांच चिंतताली की पवित्र आत्मो म्हणल्यार एक धवो पारवो म्हूण, पूण पवित्र आत्मो आमचेच भितर आसा. तो एक मनीस जावन आसा, देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो. ते एक जावन जावन आसात आनी तेगूय
तीन भाशेन वावर करतात. पवित्र आत्मो नव्या पुस्तकान काळार येवंक ना, पण पवित्र आत्मो पोन्न्या पुस्तकांत आसलो. जेनेसिस 1:3 पयलो दिसा जेन्ना औरंगाबाद देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली आनी पृथ्वी एक आकार नाशिल्लो. सोमदीर काळोखान बुडलोलो आनी देवाची शक्ती उदका वयर वसताली. जेजू कोण आसलो? तो सोब आसलो. जेन्ना देवान संसार घडोवन हाडलो तेन्ना ते तेगूय एक कडेन वावर करताले. बोयण लूक 3:16 गेली. जुआवान ताका सोमेस्तांक जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां उदकाचें स्नान दितां खरो, पण मोशे बोलवून एकलो येता आनी ताच्या वाणाची वादी काडूंक म्हाका उपकार ना. तोच पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां स्नान दितलो. पण आतां आमचे वाटेन जेजू येतलो तेन्ना तुका पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान आमकां ताणें स्नान दिलां. आमच्या बावतिस्मान ताणें आमकां आतां स्नान दिलां. जेजू आमकां पवित्र आत्म्यान मागता आनी पवित्र आत्म्याची फळां मागूंक आमी जाय. पवित्र आत्मो आमचेच भितर आसा. आमी जेजूच्याच उतरान अदीक आमी बलिश्ट जावंक जाय. तो आमकां सगळे पावर दिता. जो देव पवित्र आत्म्याक सांगता तेच पवित्र आत्मो करता हे संवसारांत. तर बोयण दाविदाची खबर सांगता. दावीद कोण आसलो? तो देवाच्या मोगान पेटोन आसलो. देव दाविदाचो खूब मोग करतालो. पण जेन्ना इस्रायल लोक इजिप्तांत अरण्यात आसलो तेन्ना सामुएल देवा कडल्यान उलोवन असो आसलो तेन्ना तो सगळ्यांक लोकांक कळयतालो. जेन्ना वो सगळो लोक सामुएला लागीं वेता आनी सांगता की आमकां राजा जाय, तेन्ना देवाक राग येता की देव तांकां सगळें दितालो तरी ते आयकोन घेनात. देव सगळ्या राजा कडेन झगडोन देव तांकां इजिप्तांतलो भायर हाडटा तरी ते समजनात. देव जायते तांकां करतालो पूण ते देवाचे आयकोन घेनात. आतां ते सावलूक राजा करूंक सोदतात पूण साऊल देवाचे आयकोन घेना. देव सावलूक रिजेक्ट करता. आतां देव सॅम्युएलाक सांगता जेसीच्या घरांत वच आनी ताका 7 भाव आसात. जेसी दाविदाचो पाय जावन आसलो. पयले सॅम्युएला 16वे वडीन सॅम्युएल जावन आसलो एक रूप पळयतालो पूण देव काळीज पळयता. देव सॅम्युएलाक सगळे जेसीच्या पुताक पळयता पूण देव रिजेक्ट करता. पूण दाविदाचे पाय दाविदाचो उगडास आसना. तो बोकड्याक राखूंक गेलोलो आसता. देव आमच्या जिवितांत जायते वादळ मोड येता तेन्ना तो आमकां इतलें गोट करता की तो आमचो खूब मोग करता. जेन्ना आमचे कश्ट दोग येता तेन्ना देव आमकां सगळें शिकयता. आतां सॅम्युएल जेसी कडेन विचारता तुका आनी बी चेडो आसा? तो वय म्हणटा. तो बोकड्याक राखूंक गेला. ताका आपय म्हणटा आनी जेन्ना तो भितर सरता तेन्ना आनी वगत करिनासतना ताका तो तेल लाय आनी ताचेर तेल घाल्या उपरांत दाविदाचेर पवित्र आत्मो देंवता आनी दावीद पवित्र आत्म्यान माखलोलो जाता. आनी मागीर सॅम्युएल वयता आनी दाविदाक राजा करपाक पवित्र आत्मो थंयसर वावर करता. आमी फुडाराच्या पुस्तकांत बोयण 13:24 वळींत उलयली. आतां सॅमसनाचो तो उलयता.
तो उलोयता सॅमसन देवा गेलो ताका ह्या संवसारांत आयलोलो आनी देवान ताचेर पवित्र आत्मो घायलोलो आनी पवित्र आत्म्याच्यान ताका बळ मेळटालें आनी तो बोलिश्ट आसलो. पवित्र आत्मो बळ आसले. सगलो लोक ताका पळोवन अजाप जाताले. सॅमसन इतलो शक्तिवंत आसलो फकत पवित्र आत्म्याच्या बळान. जोएल पुस्तकांत 2:27 आनी 28 वडीन पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ह्या उपरांत सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. तुमच्या पुतां आनी तुमच्या धुवां संदेश दितलो. ही देव बासावणी दिता की तो तांचे मोदें आसा म्हूण आनी हांव एकलोच तुमचो देव म्हूण आनी देव तांकां सांगता. आतां देव आमकां सांगता की आमी अजापां आनी मिलाग्र्यो करूंक जातात म्हूण, तरी कशी पवित्र आत्म्या वरवीं. पेकोणी विचित्र भासो ह्यो आमी उलयता आमच्या भुरग्यांचेर व आवय बापायचेर पवित्र आत्मो आपूण धाडटलो म्हणटा तेन्ना बाप होच पवित्र आत्मो धाडलेलो. तो पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमी मेलोली आनी भुरगीं प्रवेश करतालीं. आतां पवित्र आत्म्याचो सगळो वेळ आमी उलोवंक जाय. ताका आमी आमच्या वावरांत घालूंक जाय. आमी जाता तितलो वेळ पवित्र आत्म्याक दिवंक जाय. आयकोन, वाचून, शिकोन हे सगळे वाटेन तो आमचे बरोबर आसा म्हूण आमकां कळून येता. तो आमचेच भितर राहा, तो आमचे थंय उलयता. आतां एक दीस भयणीक एक टेस्टिमनी जाय आसली. जायत्यो जाणांक टेस्टिमनी घडून येतात. म्हाकाय एक टेस्टिमनी जाय म्हूण ती जेजू लागीं उलयता. पूण जायत्या तेंपान तिका एक इन्शुरन्स भरपाचें आसलें 50,000 तर एक दीस ताचो इश्ट तेंगे येवन सोदता आनी बऱ्या वेळार उलयल्या उपरांत भायर सोदतना तो तेका 5 रियाल दिवन वेता. ती घेता पूण तिका त्या वेळार उगडास उरोना की आपणाक तेणें पयशे दिल्यात, पूण ते देवानूच धाडून दिल्ले आसतात. पवित्र आत्म्यान ते धाडलेले. कित्याक तिणें पवित्र आत्म्यान थंय उलयलोली. दुसऱ्याक टेस्टिमनी जाता जाल्यार म्हजेय सोबेन ती जावंक जाय. तर हे वेळार तिका उगडास येता आपूण उलयलोली त्या उतरांची आनी बेगीन ती वचून ते इन्शुरन्स भरून घेता. आमी ताचे थंय उलोवंक जाय. पवित्र आत्म्यान थंय आमी ताका वावरांत घालूंक जाय. तो सगळो वेळ आमच्या सांगाताक आसा आनी आमची सोयरीगत पवित्र आत्म्या थंय आसूंक जाय. आनी जेजू आमचेच भितर जियेता. तो केन्नाच बदलचो ना. तो आमच्या जिवितान एकचार लावंक सोदता. आमकां सगळ्यांक एक सारको भावार्थ दिला आनी तो आमी हालोवंक जायना. आतां पेंटिकॉस्ट नवे टेस्टमेंटान जेजून पवित्र आत्मो टांगसाचे वरवीं ताणें तो धाडलेलो. आतां 1 Corinthians 12:8 18 त्या पासत आपले कशे प्रमाणे देवान कुडींत वेगवेगळे सांदे घाल्यात. आमच्या जिवितान आमकांच समर्पण आमी करूंक जाय. आमी आमचेच उलोवप, वागणूक, काम करप हे सगळे पवित्र आत्म्यांतल्यान येता. तेन्ना जर आमी कशेय भाशेन उलयली जाल्यार ते पवित्र आत्म्यांतल्यान जावन येना. जेन्ना आमी रागान आसता, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक आदार दिवंक फुडें सरना, असले जायते आदी आमकां देवाचें उतर आमकां नवें करता. ते आमकां बदलून हाडटा. पवित्र आत्मो आमकां एक सुपरनॅचरल अची पदवी दिता आनी ताचे वरवीं आमच्यान तें कितेंय सगळें करूंक जाता. तशीच भयण उलयली मारिया 1 Corinthians 6:19 तुमी देवा कडचो आत्मो घेतला आनी तो तुमचे सोबें ठिकाण करून आसा. तो तुमचेच
कूड ताचे मंदिर आणि तुम्हीच तुमचीच न्हय हे नोकडो तुम्ही देवाक महिमा दिवंक जाय पवित्र आत्मो भितर आसा ताका आमचेच भितर आमी ओदीक ताचे तान उलोवन ताका आमी एकवटून आसूंक जाय जशें जुवांच्या शिकवतान माना 14-26 वळेन म्हटला तो तुमकां सगळो उगडास करून दितलो तो तुमकां कनेक्ट करतलो ताचे ताय आमी आसूंक जाय जेजून आमकां कितें सांगलां ते आमचेच मनान तो हाडटा आनी तो आमकां सांबाळटा अशें जावं आमेन आमेन एंड आमेन Amen. Amen. Praise Jesus. Janina, Thank you. good job. Thank you, Holy Spirit. You know, brother, that session we just couldn't stop laughing. That Fatima, the Holy Spirit was just giving her all the possible jokes, Yeah, which she was actually preaching, but it was so full of humor. amazing it was. Yeah. Praise Jesus. So, yeah, thank you, Janina. Beautiful. Good job. Thank you, Holy Spirit. Praise God. Okay, my dear, over to you. Okay, so भाव भयणीनो आम्ही खूप आयज गोवायकी आयकली आणि आम्ही कालच्या बुधवार दीस आम्ही देवाचे उतर कोण आम्ही आयकता देवाच्या उतराची सजमणी अजून मेवली आयज हांव ते दोन्ही आयकता न्हू कालच्या बुधवाराचे टिचींग आणि सगळे गोवायकी हांव पवित्र आत्म्याक विचारता न्हू कितें शिकोवपाक आयज म्हणटच आयज हांव शिकोवंक सोदता की आमी कोहे भाशेन आमी दुसऱ्या पासत मागणे करूंक जाय इंटरसेशन Amen. इंटरसेशन्स म्हणटच आमी सदांच चिंता की म्हज्या जिवितांत कितें ना म्हज्या काजारी जिवितांत सारकें ना म्हाका सर्वीस ना म्हाका हें ना तें ना आमी सदांच आमचें चिंता पूण भाव भयणीनो हांव जें तुमकां आयज शिकोवंक सोदता जें पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलां आतां कितें शिकोवपाक हांव तुमकां एक सांगता तें आयकात बरे भशेन जेन्ना एक शेतकामती आपल्या शेतान बी घालता जेन्ना तो आपल्या शेतान बी घालता म्हणजे रोवता ताका पीक मेळचें ना मेळटलेंच आतां हे पावसाचे दीस आतां काबार जैत येयल्यात आतां पिकाचो वेळ शेत आतां लिवपाचो वेळ जाला पूण जुनाच्या म्हयन्यात जेन्ना पावस कमी जालो तेन्ना त्या शेतकामतीन आपल्या शेतान ते बी घातले आनी आतां 3-4 म्हयन्यांनी ताका आतां पीक मेळटलें तेच भाशेन जेन्ना आमी दुसऱ्या पासत मागणी करता दुसऱ्यांक आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत कितें ना कितें बरें करता तेन्ना आमकांय तें पीक मेळटा आमी सोजमता की दुसऱ्या पासत मागणी केल्यार दुसऱ्यांचें बरेंपण पळयलें जाल्यार आमचें कितें जातलें पूण खरें म्हणल्यार जेन्ना आमी दुसऱ्या पासत मागणी करता आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत बी घालता तें पीक आमकांच मेळटा म्हणजे आमकां फायदो जाता जेन्ना आमी दुसऱ्या पासत मागणी करता आनी पवित्र पुस्तक आमकां एक्चुअली कमांड करता आमकां एक्चुअली पवित्र पुस्तका प्रमाणे आमकां दुसऱ्या पासत मागणी करूंकूच जाय हें देवाच्या उतरान बरयल्लें आसा म्हणटच आमी खरें देवाच्या उतराचेर आमी विश्वासी रावत जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे चलत जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा की आमी दुसऱ्या पासत मागणी करूंकूच जाय वी हॅव टू प्रे फॉर अदर्स आमच्यान इंटरसेशन करूंकूच जाय म्हणून इंटरसेशन एकदम गरजेचें आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता जाल्यार आमी दुसऱ्या पासत मागणी करूंक जाय आनी दुसऱ्या पासत आमी मागणी केल्या उपरांत आमी सजमता तांचें बरें जातलें आमी तांचे पासत मागणी केला म्हणून मागीर ताका सांगतले तुजे पासत मागणी केला म्हणून तुका आतां बरें जालां तें ताका वचून सांगिनाका की तुजे पासत मागणी केला म्हणून तुजें बरें जालां म्हणून तुवें दुसऱ्या पासत मागणी केला ताका बरें जालें म्हणून तुज्या मागणे वरवीं तूं आतां थोड्या दिसांनी तुजे बरोबर तुजें बरें जातलें हें देवाचें उतर आमकां सांगता आनी देखून आयज हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की देवाचें उतर म्हणटा वी हॅव टू प्रे फॉर अदर्स दुसऱ्या पासत आमी मागणी करूंक जाय जे भाशेन आमचे बाय जोनिनान सांगलें कितें सांगलें आमकां की तिणें
त्या स्क्रिप्चर केलो तो स्क्रिप्चर त्याने मागणे केले दुसऱ्या पासत आणि ते मागणे केले आमच्या बाई कोरिनान सांगले ते मागणे केले दुसऱ्या देवाचे उतर दिले देवाचे उतर दिल्या उपरांत तुमकां दिसता की हे सगळें बरें केल्या उपरांत तुमकां फायदो जावचो ना जातलोच आणि हे आमी चिंतूंक जाय म्हणटच आयज हांव पयलो स्क्रिप्चर घालूंक सोदतां जाकोबाचो 5वा विसवोर वोड 16 जाकोबाचो 5वा विसवोर वोड 16 पळोवया कितें हो स्क्रिप्चर कितें म्हणटा तो जाकोबाचो 5वा विसवोर वोड 16 थँक यू सिस्टर फ्लाविया जेजू कारगां Fatima's reading. ओके आमची टेक्निकल कमिटी एकदम बेस्ट सिस्टर फ्लाविया स्क्रिप्चर घालता आमची बाय फातिमा वाचता आमची प्रिन्सिपल टीचर आमकां कॉमेंटरी दिता टेक्निकल आमची क्लास एकदम बरी टेक्निकल सामकी हांव फकत बसपाचो आणि उलोवपाचो बस सगळे बॅकग्राउंड टेक्निकल कमिटी सामकी फुल फोर्स सामकी ब्रदर तू CEO मरे काय ना तू सुसेगाद बस सीओ तो वयर हा आम्ही फकत हांगा Praise God. जेजू कारगां Praise Jesus. ऑलराइट म्हणटोच देवान तुमकां भलायकी दिवचे खातीर एकामेका मुखार आपूण पातकी म्हूण वळखून घेयात आनी एकामेका पासत मागात देवाक मानवलोल्या मनशाच्या कोतकोतीत मागण्याक खूब बळ आसा जेजू कारगां Praise God. जेजू कारगां देवाचे उतर जाकोबाचो 5वा विसवोर 16 कितें म्हणटा म्हणटोच देवान तुमकां भलायकी दिवचे खातीर कितें देवान आमकां भलायकी दिवचे खातीर आमी कितें करूंक जाय एकामेका मुखार आपूण पातकी म्हूण वळखून घेतात आनी एकामेका पासत मागात म्हणटा हें देवाचें उतर म्हणटच जेन्ना आमी पळय भाव भयणीनो जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आसा आमी कोणाक तरी दुखयतले आमी आमच्या उतरांनी आमच्या कोन्यांनी पूण जेन्ना हांव म्हणटा ते भाशेन हांव कोणाक दुखयता तेन्ना कितले फाटी हांव म्हणजे हांव डिलिबरेटली कोणाक दुखयना पूण लोक दुखवता Yes. पळय की ना Yes. पळय आमी सदांच दुसऱ्यांक दुखोवपाक अहें करिना पूण कितले फाटी लोक सजमणी घेनासतना ती म्हणटात ताणें अहें केलें ताणें अहें म्हणलें म्हजे वयल्यान ओलें म्हणलें आनी ती आतां चिंततात कित्याक म्हणलें कित्याक केलें अहें करून लोक दुखी बरीच जाता पूण देवाचें उतर म्हणटा कितें म्हणटा आमकां म्हणटा देवान तुमकां भलायकी दिवचे खातीर एकामेका मुखार आपूण पातकी म्हूण वळखून घेयात म्हणजे आमी एकामेकाची चूक जी केल्या आमी सदांच दुसऱ्यांक सांगूंक जाय बाबा हांव तुजें बोगसणें मागता हांव तुका बोगसणें दिवंक सोदता वय हांव चुकलो हांवें तें करूंक ना आनी तांकां सांगपाची गरज ना आरे बाबा तूं चुकलोय तूं सदांच होच तूं तोहेंच तूं सदांच अहें चिंताय तुका प्रॉब्लेम आहा अरे बाबा चूक आदारली न्ही चूक कोन्यांनी केली म्हणून डिलिबरेटली करूंक ना आमी कितें करूंक जाय वचून फकत बोगसणें मागूंक जाय चूक केली म्हूण मानूंक जाय कितले फाटी आमचो इगो आमचे व्हडपणाक लागून आमी कितें म्हणटा हांव ताचे कडेन उलोवचो ना ताणें म्हाका वायट केलां कित्याक हांवें उलोवंक जाय कित्याक हांवें पयलो वचोंक जाय पूण म्हाका थंयसर वचोन हांव खालतो रावन जेन्ना हांव दुसऱ्या कडेन वेता तांकां बोगसणें मागता हांव म्हजी चूक हांव पातकी म्हूण हांवें चूक केल्या म्हूण हांव तांकां सांगता आनी ताचे पासून हांव मागणें करता फायदो कोणाक जाता म्हाकाच फायदो जाता
आमची सगळी पिडा पयस जाता, म्हाका म्हाका म्हजी पेकोणी मेवता, म्हाका 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 बरी भलायकी मेवता. आनी भाव भयणीनो, आमची बाय मारिया तुमकां सांगतली, ती नर्स आहा, ती जाणो हॉस्पिटलान कितें घडटा तें. कितले पाटी लोक तिंचो हॉस्पिटलान येता, हें जालां, तें दुखता, हें ऑपरेशन करून तें ऑपरेशन करून जाय, हें सगळें पयस करचें सवतेक, पयस करचें, आय मीन पयस दवरूंकूच जाय. हें हॉस्पिटलान वचपाचें काम आमचें न्हय. हांव म्हणना हॉस्पिटलान तुमी वचनाका, आमच्या बाय मारेक आमचो तिचो पागार मेवता, तिचो लोक बरो नातो येता म्हणून. आतां ती आतां तिचो हॉस्पिटलान बंद जातली, तिका न्ही आमी काम की मेवतले, दोतोरांक की काम मेवतले. जो जेजूचेर भावार्थ दवरिना तांकां तिचो हॉस्पिटलान वचोनी. पूण आमी जी भावार्थ दवरतात जेजूचेर, आमकां खरी भलायकी जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी एकामेकांक कडसून आमी पातकी म्हूण आमी आमची चूक केल्या ती आमी ताका बोगसणें दिवंक जाय, तांचे बोगसणें मागूंक जाय, तांचे पासत मागणें करूंक जाय. आनी आतां आमकां ही भलायकी बरी मेवता, आमकां बरेंपण मेवता. म्हणजे फुडें कितें म्हणटा तो? एलिजा ना देवाक म्हणाले मनशाक खतखतीत मागण्याक खूब बळ आसा. देवाक मानवलेल्या मनशाच्या खतखतीत मागण्यांक खूब बळ आसा. म्हणजे कितें? जो मनीस कोण आसा? खतखतीत देवाक मानवलेलो मनीस म्हणजे कितें? इंग्लिशीन ताका म्हणटात रायचस मॅन. रायचस मॅन, देवाक मानवलेलो मनीस, देवाक मानवलेली बायल, ती कोण जावन आसा? The one who has the nature of God. नेचर ऑफ गॉड. सो आमकां नेचर ऑफ गॉड कसो मेवता? आमी कोई देवाक मानवलेली मनशां जाता, कोई जाता आमी. ताचे उतर शिकोन वागून उतर शिकच्या पयलीं कितें तरी जाता. कोई आमी देवाक मानवलेली जाता. टोली शिकून आमी बिलीव करूंक जाय आनी स्वतान चलोप. आमी देवाक मानवलेली मनशां जावपाक पयलीं आमी समजा आयकात समजा कोणें देवाचें उतर आयकोंक ना, जेजू ह्या संवसारान आयलो, तो समजा क्रिस्तांव न्हय, तो दुसऱ्या धर्माचो मनीस, तो दुसऱ्या धर्माचो मनीस देवाक मानवलेलो मनीस जाता तो? ना. तो धर्म करता, तो मागणी करता, तो आपल्या कितें दवसपण कितें करता. पूण ताका खरें देवाक मानवलेलो मनीस जावंक जाय जाल्यार ताणें कितें करूंक जाय? स्वतान चलोप. जेजू उतर आयकून समजी काय आयकून आपलो स्वामी देव आनी सर्वंडार म्हूण मानूंक जाय. ताका एक नो जोन जावंक जाय. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. आमी देवाक मानवलेली मनशां केन्ना जाता? जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता. आमी देवाक मानवलेली मनशां जायना की आमी मीस कोत्ता म्हणून, आमी तेर्स कोत्ता म्हणून, आमी उपास कोत्ता म्हणून, आमी खूब मागणी कोत्ता म्हणून. ना, ही चूक आमी आदारपेची केन्नाच ना. आमी खरें देवाच्या उतरान रिगून आसत जाल्यार, सोजमणी आहा जाल्यार आमी देवाक मानवलेली मनशां केन्ना जाता? जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता. जेजून आमचे पासत खुरसार केला, आपले रगत वारोयला, ताच्या रोगता वरवीं आमकां नितोड केल्यान, आमची सगळी पातकां ताणें नितोड केल्या, आनी तेन्नाच की आमी देवाक मानवलेली मनशां जाता. म्हाका एक स्क्रिप्चर घालुनी. दुसरी चीट कोरिंथकारांक 5 वोड 21. 2 Corinthians chapter 5 verse number 21. हांव तुमकां दाखोवंक सोदतां केन्ना आमचे मागणे, आमी खूब मागणे करता. वय आमकां फळ जाय मागण्याचे, आमी दुसऱ्यांक मागणे करूंक जाय, हें देवाचें उतर सांगता. पूण आमी दुसऱ्यांक मागणे करच्या पयलीं आमकां गरज ही सजमणी की आमी देवाक मानवलेली कोई जाता ती. वाचुया. जेजूक कसलेंच पातक नासले, पूण ताच्या एकवटांत आमी देवाचेच पवित्रतायेन देवाक मानवलोली
जावचे खातीर ताका देवान आमचे सारको आपणा मुखार कंटाळो केलो. कितें केले? कंटाळो म्हणजे ताका पातकी केलो. म्हणटच भाव भयणीनो आयकात हे देवाचे उतर कितें म्हणटा. जेजू कसलेच पातक नासले. जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो तो जुजेच्या आनी मोरेच्या संबंधा वरवीं येयलो काय ना. तो जुजे आनी मोरेच्या संबंधा वरवीं येयल्लो जाल्यार ह्या संवसारान तो पातकी आसतलो आहलो. पूण तो कोहो येयलो? तो पवित्र आत्म्याच्या संबंधा वरवीं येयलो. मोरयेचो संबंध पवित्र आत्म्याच्या बरोबर जालो. जेन्ना आज पडवो गाब्रिएल येयलो आनी पवित्र आनी आंकवार मोरयेक सांगलें तूं गोरबेज जातली पूण तुजो संबंध जुजाशी आसचो ना. आनी तेन्ना मोरयेन जेन्ना तिका सजमणी नासली आनी आज मुळे गाब्रिएलान तिका सांगलें जाणय तूं गोरबेज जातली. आनी ती म्हणून लागली म्हजो संबंध आजोशी खिच्यात दादल्या कडेन ना. म्हजो संबंध जावपाचो आहा. म्हजें लग्न जावपाचें आहा जुजे बरोबर. पूण आतां तूं म्हणटा हांव गोरबेज जातली. खंय जातलें? आनी तेन्ना आज पडवे गाब्रिएलान कितें सांगलें आंकवार मोरयेक? सांगलें तूं गोरबेज जातली. पवित्र आत्मा तुजेर येतलो. जो पावर येतलो पवित्र आत्म्याचो तुजेर पडटलो. पवित्र आत्म्याची सावळी पडटली. तूं आतां गोरबेज जातली. म्हणून जे तुज्या कुसक्यान जल्मतले ते जातले पवित्र. कित्याक ते जावन आसा तो जावन आसा देवाचो पूत म्हणून. आनी आतां जेन्ना आमी दुसरी चीट कोरिंथकारांक 5:21 आमी वाचता देव कितें करता. जेजू कसलेच पातक नासले. ताणे कसलेच पातक आदरूंक नासले. तो ह्या संवसारान जेन्ना येयलो तो पातका विणी येयल्लो. पूण तुज्या मोगा पासत आनी म्हज्या मोगा पासत आमकां देवाक मानवलेली करपाक जेन्ना हे स्क्रिप्चर येता म्हाका म्हज्या दोळ्यांनी दुकां येतात. कित्याक जाणय जेजूक कसलेच पातक नासले. पूण तुज्या पासत आनी म्हज्या मोगा पासत तो आतां स्वर्गीचो बाप ताका कितें करता ताका आपल्या मुखार तो कांटाळो करता. ताका एक पातकी करता. आख्या संवसाराचे पातक म्हजें पातक तुजें पातक आमी पातक आजुनूय करूंक ना. तसले जे आजुनूय लोकांनी जोन घेवंक ना आजून पासून ती पातक करतली ते पातक ताणें जेजूचेर घातलें. आनी आतां जेजू जो कसलेच पातक नासलेलो आसलो पूण देवाक ताच्या एकवटान आमी देवाची पवित्रायेन देवाक मानवली जावचे खातीर ताणें जेजूक एक पातकी केलो. जो पातका विणे आसलेलो आनी ताणें कसलेच पातक करूं ना. म्हणजे पळयात भाव भयणीनो आमच्या मोगा पासत जेजून कितें केलें. देवाचो संबंध ताच्या बापाचो आनी जेजूचो संबंध एक आसलो. दे आर वन गॉड. स्वर्गीचो बाप जेजू आनी पवित्र आत्मा जावन आसा एक देव. पूण जेन्ना जेजू स्वर्गीचो बाप पातक करता कितें जाता. आतां जेजूचो संबंध आपल्या बापाशी तुटता. जेजूचो संबंध आपल्या बापाशी पातका लागून तुटता. कित्याक देवाक जाय तूं आनी हांव ताचे भावार्थ धरून देवाक मानवलेली जावचे खातीर. आयकतात भाव भयणीनो तुमी. होय ब्रदर. जेन्ना आमकां ही सजमणी मेळटा जेजू कितें भोगलो आमच्या पातकां लागून. आमी पातक केलें पूण भोगलें कोणें? जेजू. आनी भाव भयणीनो समजा आमी ह्या संवसारान कितें वायट केलें कोणाक जेशी मारलो समजा हांव म्हणना तुमी जीबीशी मारतले पूण कोणें कितें वायट आदारलें आनी ताका आतां बोनकोणीन घातलो. ताका आतां 6 वर्सां तो 6 वर्सां जियेचो ना पूण ताका 6 वर्सां ताका बोनकोणीन घातलो. आनी कोण येता
आनी म्हणटा ताका भायर काड, हांव ताच्या जाग्यार वेता. हो कोण आसतलो काय? कोण मेवतलो तुका हो की म्हणटलो तूं ताका भायर काड, हांव थंयसर वेता. वय खूब फाटी घडलां जेन्ना हे कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पीन आसले तेन्ना जेन्ना तो हिटलर सगळ्या आमच्या जुदेरांक जेशी मारतलो गॅस चेंबरान, तेन्ना थंयसर एक पाद्री आसलो आनी एक भुरगो आसलो आनी त्या पाद्रीन ताका सांगलें त्या ल्हान भुरग्याक, ताका सोडात, हांव मरतलो. आनी तो पाद्री मेलो. तुम्ही जाणो ती खबर जाणून तुम्ही? वय ऐकलोली ब्रदर. वय प्रेज जीसस. त्या पाद्रीन आपलो जीव दिलो त्या भुरग्याक भायर काडपाक. पूण जेजून कितें केलें? जेजून कितें केलें? ताणें तुजें आनी म्हजें पातक घेतलें आनी आमकां आतां जो लोक आमी देवाचेर बावर दवरतात, जेजूचेर बावर दवरतात, ताच्या रोगताचेर बावर दवरतात, ताणें आपल्या रोगता वरवीं आमकां नितोड केलें. आमची सगळीं पातकां, कालची, आयची, फाल्यांची सगळीं पातकां नितोड करून केल्या. तेजे वरवीं देवान आमकां आपली देवाक मानवलेली केल्यान. आमकां देवाक मानवलेली जावचे खातीर जेजून आमची पातकां ताणें घेतल्यान, आमच्या ताच्या रोगता वरवीं आमकां नितोड केल्या. जे आमकां भोगूंक जाल्लें तें तो भोगलो. म्हणटच परतून आमी जाकोबाच्या 5व्या वडीर 5:16 ती परतून पळोवया आमी आनी पळोवया कितें म्हणटा देवाचें उतर. तो म्हणटा, जो देवाक मानवलो मनीस जेन्ना तो मागणें करता ताचे मागणें देव आयकता. हांव म्हणलो आमी आयज कितें शिकता? आमी शिकता की आमकां गरज दुसऱ्या पासत मागणें करपाक. कित्याक आमी तें बी दुसऱ्याच्या जिवितान रोवंक जाय हें देवाचें उतर सांगता. पूण दुसऱ्याच्या जिवितान हे मागणें मोलादीक जावचे खातीर कितें म्हणटा? देवाक मानवल्या मनशाच्या खोतकोतीत मागण्यांक खूब बळ आसा. आमी देवाक मानवलेली मनशां ना जाल्यार जायना जाल्यार आमी देवाक मानवलेली मनशां न्हय जाल्यार आमी कितले मागणे कर, कितले देवस्पण कर, कितले उपास कर, कितले मिसां कर, कितले नोवेनां कर, कितले 12 सुंकटां 13 ब्रेस्तां कर, कितले तेर्स कर, कसलोच फायदो जावचो, कसलोच फायदो जावचो ना. पूण ज्या दिसा आमी देवाक मानवलेली जाता, वी बिकम रायचस. रायचस खंय जाता? आमच्या पुण्यांनी ना, जेजूचेर बावर दवरून, ताच्या रोगताचेर बावर दवरून ताणें आमचे पासून खुर्साद कितें केलें तें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून आमचे पासून खुर्साद केलें ताजेर आमी बावर दवरता तेन्नाच की आमी देवाक मानवलेली तशी जाता. आनी आतां जेन्ना आमी मागणें करता देवाक मानवलेली आमी जाता त्या उपरांत आमचे मागणे कोय जातले. ए जेजू मातशें ताका कितें करा, मातशें ताका सेवीस दिया. बाबा जेजू ताका मातसो बरो करा, अहें आमचे मागणे जातले काय? ना. आर्गांचे आमचे मागणे आर्गांचे जातले ताच्या उतरा प्रमाणे. आमेन, आमेन, आमेन. भाव भयणीनो, परतून आमी वचूया, परतून आमी स्क्रिप्चर घेवया. एफेसकारांक 6:20-16 18 एफेसकारांक 6:20 Ephesians chapter 6 verse 18, not 16. आत्म्याच्या प्रेरणा प्रमाणे सगळ्या समयार मागणे आनी विनवणी करात. सगळ्या भक्तां खातीर जागृत रावून प्रार्थना करूंक फाटी सोरू नाकात. जेजू कारगा म्हणटोच आमी प्रार्थना कोणाक करूंक जाय? आमी कोणाक करूंक जाय? सगळ्या भक्तां खातीर. सगळ्या भक्तां खातीर म्हणजे भक्तां कोण? आमी मागणे करता भक्तां कडेन की भक्तां आमकां आमचे पासून विनोदी करतले, होय की ना? होय.
आणि आयज देवाचे उतर म्हणटा आम्ही कोणापासून मागणी करूंक जाय सगळ्या भक्तां खातीर आणि आम्ही कितें करता आम्ही भक्तांक विनोदी करता हय भाव भयणीनो ऐकात बरी भाशेन जेजू मेलो पुनरुज्जीवन जालो आणि आता स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला वय की ना हय आणि तो कितें करता ताळयो मारता हो आमचे पासून विनोदी करता आमच्या बसत विनोदी करता आमचे पासून विनोदी करता सगलो लोक जो मेलोलो आसा तो आता की आसा पझल क्वेश्चन जो लोक आता मेलेलो आसा तो खंय आसा हांव विचारता तुमकां तुम्ही मागणे करतात तुम्ही सगळे भक्तां पासत मागणे करतात सान जुआंव सान आंतोन सान मारिया सान जोनिना सगळे पासत मागणे करतात वय की ना देवाचे उतर म्हणटा देवाचे उतर म्हणटा सगळ्या भक्तां खातीर जागृत राहून प्रार्थना करूंक पाती सोडू नाकात आणि आम्ही कितें करता आम्ही भक्तां कडेन मागणे करता आमचे पासून विनोदी करपाक पण विनोदी करपाचो कोण हा आमचो जेजू हा स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला पण आम्ही कितें करता आम्ही आकाचे ताचे ताचे ते ताचे आणि मागीर म्हणटा मागीर आमचे मागणे वयर वेतले स्वर्गात पण जेजू स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला जाल्यार आम्ही मागणे कोणाक करूंक जाय भक्तां खातीर करूंक जाय आम्ही आमचे मागणे बापाक कडेन करूंक जाय जेजूच्या नांवान आमेन जेजून सगळे संपून दवरला आमचे पासत म्हणटच तो म्हणटा सगळ्या भक्तां खातीर जागृत राहून प्रार्थना करून पाठी सोडू नाकात म्हणजे आम्ही भक्तां खातीर मागणे करूंक जाय भक्तां कोण तू आणि हांव Praise Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. When we are praying for the saints, we are praying for one another. Why we are saints? किताब पवित्र आत्मा आमचे भितर हा आम्ही जावन आसा देवाची बुडली पूर्ण या संसारान आसात म्हणून इतलो देवचार आमच्या पाटल्यान लागला म्हणून इतल्या संसारान आमी आसा म्हणून आमकां जाय ते मागणे एकामेकाक त्या दुश्मनांक पयस दवरपाक आमकां घोटाय दिवपाक आमच्या वतम्यान किताब तेन्नाच की आमच्या देवाच्या उतराक विश्वासी रावंक जाता आमी कसल्या सांता पासून मागणी करपाची गरज ना आमी एकामेकाचे मागणी करूंक जाय Right. True. भाव भयणीनो जेन्ना सान पावलो कोरिंथकारांक बरयता एफेसकारांक बरयता तेसलोनिकांक बरयता गालेसकारांक बरयता फिलिपकारांक बरयता तूं जाणा कितें म्हणटा तो म्हणटा सगळ्या भक्तांक फिलिपकारांक भक्तां म्हणटा कोरिंथकारांक भक्तां म्हणटा टू ऑल द सेंट्स इन कोरिंथ टू ऑल द सेंट्स इन गलेशिया टू ऑल द सेंट्स इन एफिसस कित्याक काय म्हणटा ताका भक्तांक कित्याक ताका सेंट्स म्हणटा कित्याक ते आता जेजूचे बावाट धरून ती एक नवी रचना जाल्यान तांचो आत्मा जेजू सारको जाला देखून ते आता देवाक मानवलेली जाल्या Amen. Praise God. आणि भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेजूचे बावाट धरता आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आमी आता देवाक मानवलेली जाता आणि जो कोण देवाक मानवलेलो जाता मागणे करता एकामेकाक ते मागणे सदांच देव आयकता कित्याक ती आपले मागणे देवाचे उतर घेवन पवित्र आत्म्या उदेशी ते मागणे करतात Amen. Amen. आयकतात भाव भयणीनो तुमी Yes. आमकां गरज ते मागणे करपाक पूण आमी मागणे करपाचे न्हय धर्मा भाशेन जे आमकां ल्हानपण शिकयला हे पासत इतले तेज कर इतले नोवेना कर हे इतले देवस्पण कर कोण ते तसले मागणे देव आयकना आता आमची देवाक मानवली जाल्या म्हणून पवित्र आत्मा आमच्या भितर हा म्हणून आता पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाचे उतर घेवन
देव आमचे मागणे आयकता कित्याक आमी आता खरीच भाशेन भक्ती जाल्या आमी सेंट्स जाल्या देवा वजीर तो आमचे मागणे सदांच आयकता. Thank you, Jesus. आणि भाव भयणीनो सो कोण ह्या संवसारान गेला सांत आंद्रे सांत पेद्रू सांत आंतोन सांत बातीस सांत वो सांत तो ताका थिचर बसोन रावनी ताजो दीस येतलो ताका आपले इनाम मेळपाक आमी आता एकामेका पासत मागणी करूया. आमी या वेळार शांत म्हणून शांत आमी बरे करता म्हणून आमी सांगतले जेजूच्या रक्ता वरवीं अमोलीक रक्ता वरवीं आमी आता सगळी भक्ती जाल्या. आमच्या कोन्यांनी आमी भक्ती जावना. वी आर नॉट बिकम सेंट्स बिकॉज वी आर गुड पीपल. आमी भक्ती जाल्या कित्याक जेजूचे रगत आमकां नितळ केला. आमकां जेजूक मानलेली जाल्या आमी जेजूच्या रक्ता वरवीं. जेन्ना आमी नितळ जाल्या आतां देव आमकां आपलो पवित्र आत्मा दिता. आमची कूड आतां पवित्र आत्म्याचें मंदिर जाता. जेन्ना आमी तोंड उक्तें करता त्या उत्तर आमी उलयता पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाचें उतर आमी परतून देवा कडेन उलयता. देव आमचे मागणे आयकता. आतां आमी एकामेका पासत आमचे मागणे करूंक जाय. Amen. Praise Amen. Jesus. Praise Praise Jesus. We are the living saints. वी आर लिव्हिंग सेंट्स. पयले नोव्हेंबराचे पयले आमी फेस्ट करता. कोणाचे करता? सगळ्या भक्तांचे. तू जाणय त्या दिसा कोणाचे फेस्ट करूंक जाय आमी एकामेकाचे फेस्ट करूंक जाय. व्हडले फेस्ट करूंक जाय. व्हडले सान्न वडे करूंक जाय. कित्याक हे फेस्ट जावन आसा तुजे आनी मुजे. हे मेलेल्याचे न्हय. तांचो मेलेल्याचो जो मेलो सांजान मेलो गेलेलो आसा तो एक दीस पुनर्जन्म जातलो जेन्ना जेजू येतलो. पूण आतां आमी लिव्हिंग सेंट्स हे फेस्ट जावन आसा मुजे आनी तुजे. कित्याक जेजू स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला. तो आमचे पासत विनंती करता आनी आमी सांज जाल्या म्हणून ताच्या रक्ता वरवीं आतां जेन्ना आमी मागणे करता देव आमचे मागणे आयकता. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. आमकां सोया या सांता कडेन आंतोना कडेन मायकला कडेन या आंजबा बोरव्या कडेन कित्याक आमकां ल्हानपण अशें शिकयलां आनी इतलो वेळ आमी पिड्यार करता असले मागणे जे देव आयकनात असले. आमी फकत आमच्या त्या पवित्र आत्म्या उद्देशीन त्या देवाचें उतर उलयलें देव आमचे मागणे आयकता. आमी आतां एकामेका पासत मागणे करूंक जाता. आतां आमकां घोटाय येता आमच्या मागणे वरवीं आनी देव आमकां ते सैतीवंत जिवीत जिवंक आपलो आदार. Hallelujah. आनी देखून भाव भयणीनो देवाचें उतर म्हणटा वय आमी वसोंक जाय आनी एकामेका पासत आमी मागणी करूंकूच जाय. वय तें देवाचें उतर इंटरसेशन करूंकूच जाय. कित्याक खूब लोक जो आजून सांत जाला वय ताणें आपल्या मनाची नडसुणी करता. इतले त्रास ती भोगतात जिवितान. कितले कोश्ट भोगतात. वय सांगती कितले कोश्ट भोगतात. कित्याक अजूनही ताच्या मनाची नडसुणी करूंक ना. अजून पासून जे त्रास इतल्या त्रासान बुडल्यात आनी त्रासान बुडल्यात तांच्या फॅमिलीन लोक तिजो देवाचें उतर आयकना. आमच्या मागण्या वरवीं तांकां देव घोटाय दिता. तांकां बळ दिता. तांकां सुटका दिता. तांकां घट करता. आनी देखून भाव भयणीनो गरज आमकां एकामेका पासत मागणे करपाक. आतां फुडें हांव तुमकां सांगता हे मागणे आमचे खरें आमकां देवान आमचे मागणे आयकोंक जाय जाल्यार आमकां जाय तें उतर आमच्या काळजान रिगून रावपाक. कित्याक जेन्ना आमी सांज जाता आमी एके भाशेन भक्ती जाता जेजूचे ताच्या रक्ता वरवीं आतां जाय ताचें उतर आमच्या काळजान रिगून रावपाक. आनी तेन्नाच की आमकां देव आमचे मागणे आयकता. जुवाचो 15वा विसवर वड 7 पळोवया कितें म्हणटा तो. ही उतरां जेजूची रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे समेर रिगून रावतली जाल्यार तुका जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. आमेन आमेन. म्हणटोच जॉन चॅप्टर 15 वर्स नंबर 7 जुवाचो 15 विसवर वड 7 तो पळोवया आमी कितें म्हणटा तो. ही जेजूची उतरां पद बाबणीनो आमी शिकता आयज की एकामेका पासत आमी मागणे करूंक जाय.
एकामेका पासून मागणी करचे स्वते करूंक जाय जाल्यार आमी कितें जावंक जाय आमी देवाक मानवलेली जावंक जाय देवाक मानवलेली आमी कोई जाता जेन्ना आमी जेजूच्या रक्ता वरवीं आमी नितोड जावन ताचे भावार्थ धरून आतां आमी देवाक मानवलेली जाली म्हणून आतां देव आमकां आपलो पवित्र आत्मा दिता पवित्र आत्मा हा म्हणून आतां आमी मागणी कशें करता उतरान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आनी जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर हा पवित्र आत्मा आमकां देवाचें उतर शिकयता पवित्र आत्मा आमकां खंय भाशेन मागणी करूंक जाय तो आमकां शिकयता तो आमकां आदार दिता तो आमकां घोटाय दिता तो जुवांचो 15-20 वर्स 7 कितें म्हणटा हांव घालूं If you abide in me and my words abide in you. प्रेज गॉड तुम्ही म्हजे सवे रिगून रावशात आणि मुजी उतरां तुमचे सवे रिगून रावशी जाल्यार तुमकां जाय ते मागात आणि तुमकां ते घडटले जेजू कारगा पुतून मातशें व्हडलें करून वाचुया आमी पुतून वाचुया स्क्रीनीचेर घातला थँक्यू सिस्टर फ्लाविया पळय कितें म्हणटा तें तुम्ही म्हजे सवेन रिगून रावशात आणि मुजी उतरां तुमचे सवे रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय ते मागात आणि तुमकां ते घडटले वा मेवतले म्हणजे भाव भयणीनो देवाक आमचे मागणे सोंपता तें म्हणजे मानता तें जावचे खातीर आमी कितें करूंक जाय ताजें उतर आमचे भितर रिगून म्हणटच देवाचें उतर आमचे भितर आमच्या काळजान आमच्या आत्म्यान रिगून खंय आसतलें केन्ना ताजें उतर आमच्या काळजान रिगून आसतलें जेन्ना आमचो आत्मो आमचे काळीज जेजू सारकें जाता देवाचें उतर खंयच्या काळजान भितर सरना समजा तो सत मानिना तो धर्म करता समजा तो दुसऱ्या धर्माचो खूब लोक हांव तुमकां खरेंच सांगता खूब लोक जो क्रिस्तांव म्हणटा हांवें बातीस घेतला आजून पासून तांच्या भितर देवाचें उतर रिगून रावंक ना कित्याक ती आजून पासून एक नवी रोजना जावंक ना धर्म करतात बातीस घेतला उतराची सोजमणी म्हणा नो जोल माजून मेळोंक ना देखून भाव भयणीनो ज्या दिसा आमकां खुर्सार कितें घडलें जेजून आपले आमोणीक रोगात मारयलें आमचे पासून त्या जे जेजून घडलें ताजेर आमी भावार्थ धरता तेन्नाच की म्हजो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जाता हांव जेजू सारको जाता तूं जेजू सारकी जाताय कोही भाव भयणीनो ताणें कितें केलां तें खुर्सार ताजेर भावार्थ धरून हांव तुमकां हे फुडें सांगचे पयलीं स्क्रिप्चर पोत्तून आमी वसया पूण ताचे पयलीं जुवांचो पयली चीट जुवांची 4:17 1 John chapter 4:17 Praise God. 1 John chapter 4:17 पळोवया कितें म्हणटा तें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां देवाचें उतर म्हणटा की आमचो आत्मो आमचे काळीज जेजू सारकें जाता आनी तेन्नाच की ताचें उतर आमचे भितर रिगून रावता ना तर ताचें उतर केन्नाच आमचे भितर रिगून रावचें ना आज जुवांचो 4:17 व्हेरी गुड जोटेच्या दिसाक पूर्ण विश्वासान आमी रावचे खातीर आमचे सवे मोग संपादनेक पावलो कारण ह्या संसारांतसून आमी जेजू सारकी जाल्याव कारण ह्या संसारांतसून आमी जेजू सारकी जाल्याव भाव भयणीनो ज्या दिसा हे देवाचें उतर म्हज्या दोळ्यार पडलें म्हज्या कानार पडलें आनी हांवें पळयलें हे पवित्र पुस्तकान त्या दिसांतल्यान म्हजें जिवीत बदललें हांव तुमकां खरेंच सांगता ज्या दिसा म्हाका पयली चीट जुवांची 4:17 म्हाका सोजमणी मेळ्ळी कारण ह्या संसारांतसून आमी जेजू सारकी जाल्या
हांव पडोंक लागलो हारशान गेलो आनी हांव पळयता जेजू सारको जाला हांव पवित्र आत्मा म्हाका सांगूंक लागलो बाबा तुजें तोंड जेजू सारकें न्हय तुजो आत्मो जेजू सारको जाला केन्ना जेन्ना तुवें ताचे भावार दवरला जें ताणें खुर्सार केलें ताच्या आमोणीक रोगतान तुवें भावार दवरलें तूं आतां नितोड जालोय तूं आतां जेजू देवाक मानवलेलो जालोय तुज्या कोन्या वरवीं न्हय पूण तुज्या भावार्था वरवीं आनी भाव भयणीनो ज्या दिसा म्हाका सोजमोणी मेवली खुर्साची ज्या दिसा म्हाका सोजमोणी मेवली की हांव जेजू सारको जाला म्हज्या आत्म्यान भाव भयणीनो धर्म हांवें सोडलो आनी आतां म्हजो संबंद जेजूशी घट करपाक हांवें सुरवात केली ताच्या उतरावर आयकतात तुमी ओय ब्रदर भाव भयणीनो हे उतर आमकां ही सोजमणी आयज मेळत जाल्यार वय आमी मागणें कोत्ता आमचे पासत कोत्ता आमी दुसऱ्या पासत करूंक जाय पूण ज्या दिसा म्हाका सोजमणी मेळटा की हांव जेजू सारको जाला केन्ना जेन्ना ताचे आमोलीक रोगत म्हज्या आत्म्याक नय कोत्ता म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता खंयसर ह्या संवसारांत मोतकूच न्हय ह्या संवसारांत आनी भाव भयणीनो जेन्ना म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता जेजू म्हाका कितें करता देव म्हाका कितें दिता तो आपलो पवित्र आत्मो दिता पवित्र आत्मो येता आनी आतां म्हजी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाता म्हजी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाता म्हज्या कोन्या वरवीं न्हय म्हजे हांव जेजूचे भावार धरून ताच्या आमोणीक रोगता वयर भावार धरून देव आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्मो कितें करता म्हाका आदार करता ह्या म्हज्या मनाची नोडसणी करपाक टू रिन्यू दीस मायंड म्हजी खोशी करपाक न्हय पूण ताची खोशी करपाक आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान जेन्ना हांव देवाची खोशी करता देवाच्या उतराची सोजमणी घेता देवाचें उतर म्हज्या भितर रिगून रावता आतां भाव भयणीनो जेन्ना हांव म्हजें तोंड उक्तें करता आनी मागणें करता पवित्र आत्मा तिचर हाजीर जाता आनी मिलाग्रो पेकोणी आनी सगळीं अजापां Amen. Praise the Lord. Praise God. म्हणटच आमी देवाक सांगूंक जाय हें कर आनी तें कर आमकां जाय गरज आमकां गरज ना देवाक कितें कर देवाचें करूंक जाय आसलें तें जेजू वरवीं केलां मैं सगळें तयार दवरलां म्हाका फकत जाय भावार्था वरवीं ताचें उतर जें म्हज्या काळजांत रिगून आसा तें तोंड उक्तें करून उलोवंक आनी त्या उतरा वरवीं जें जेजून घडलां तें म्हज्या जिवितांत आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत जें हांव मागणें करतां तांकां तें मेळच्या खातीर हांव फकत म्हजें तोंड उक्तें करून मागणें करतां Praise God. Thank you, पण Jesus. भाव भयणीनो हांव जाणो आतां वेळ जालो म्हणून हांव तुमकां एक सांगता आमी फुडल्या बुधवारा दीस फुडें आमी शिकतले अजून खूब शिकपाचें आयज फकत इंट्रोडक्शन दिलां पूण आयज भाव भयणीनो हांव तुमकां खरेंच सांगता ज्या दिसा म्हजो आत्मो हांव एक भक्ती जालो हांव एक सांत जालो वी आर द लिव्हिंग सेंट्स तूं आयज हारशान वच बाथरुमान वच आनी हारचे कडेन पळय तूं सांत जावना रे तूं सांत म्हूण तुका आरशान पडय म्हूण कित्याक देव तुका सांत दिता I'm a living saint. आय एम अ लिव्हिंग सेंट Hallelujah. पातकां देव पडना कित्याक म्हजी सगळीं पातकां जेजून सगळीं नितोड केल्या आपल्या रोगता वरवीं देव म्हाका म्हज्या आत्म्यान पडयता पूण म्हज्यान पातक म्हज्या मनान करूंक जायना कुडीन करूंक जायना वय देखून पवित्र आत्म्याच्या आदारान हांव म्हज्या मनाची नोडसणी करता ताका पयस दवरता आनी परतून म्हजो संबंद जेजूशी घट करता आय एम नो मोर सिन कॉन्शियस आय एम नाव गॉड कॉन्शियस Praise God. God conscious. आयकतात भाव भयणीनो हे जावन आसा शुवर्तमान हे जावन आसा गुड न्यूज हे जावन आसा बरी खबर पूण आमकां ही बरी खबर कितें सांगल्या अरे बाबा तू पातकी तू हे कर 12 सुंकरा 13 बेस्तार कर हे कर तें कर मिसान दी शिमितेरीन वच फुलां घाल आमच्या बाबा हे नमान मरे कर
आनी मिसां दी आनी तेन्ना तुका सगळें बरें मेळटलें हें कितें बरयलां आमकां जाय फकत जेजूचे भावार धरून ताच्या रक्ता वरवीं आमी एक नितळ एक नवी रचना जावन जेन्ना आमचो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जाता तो आपलो पवित्र आत्मो दिता तो आतां म्हाका देवाचें उतर शिकयता देवाचें उतर म्हज्या भितर रिगून रावता हांव जेन्ना तोंड उक्तें करता आनी मागणें करता देव म्हजें मागणें आयकता आनी सगळें जें जेजून घडलां तें म्हाका फाव जाता आनी आतां हांव एक क्रिस्ती जिवीत एक भावार्थी जिवीत एक जैतवन जिवीत जिवंक पावता आनी आतां जेन्ना हांव हाजीर जाता इगोर्जेन हांव खिचरय हांव म्हजी खवायकी दिता आय गिव माय टेस्टिमनी हे म्हज्या देवान म्हज्या जिवितांत कितें केलां Amen. 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 Hallelujah. आयकतात भाव भयणी Thank you. देखून गरज आमकां ही सजमणी घेवन मागणें करून दुसऱ्या पासत मागणें करून हे जैतवन जिवीत जिवंक जेन्ना आमी दुसरे फावट येतले भाव भयणीनो आमी फुडें शिकोया खंय भाशेन आमी जेन्ना मागणें करता आमकां सजमणी मेळोंक जाय आमकां एग्रीमेंट करूंक जाय ओ एग्रीमेंट करच्या पयलीं आमी को एग्रीमेंट करूंक जाय कोई दुसऱ्याक सजमणी जाय बिश्टें एग्रीमेंट केलें फायदो कसलोच ना आमकां ती सजमणी जाय आमकां उलोवंक जाय तो खी हा ताजी सजमणी कितें आहा ताका कितले देखून जो भावार्थी आहा ऑन भावार्थी आहा तांचो कसलोच संबंद ना देखून दोन भावार्थी जेन्ना मागणें करतात त्यो तांचे मागणें आयकतात देखून आमी एकामेका पासत मागणें करूया खूब वस्तू आज शिकोवपाक पवित्र आत्मा आमकां ह्या दिसांनी शिकयतलो पूण आयज आमी फकत एकटीच आमच्या मनान धरुया की हें उतर हें जिवें उतर आमच्या काळजांत रिगून धरून जेन्ना आमी मागणें करता त्यो आमचे मागणें सदांच आयकता कितें जावं देवाक महिमा मेळटा जेन्ना आपल्या भुरग्यांक सगळें बरें मेळटा तुका दिसता की आमकां जेन्ना दुयेंस आहा आमचें काजारी जिवीत बरें ना आमी गरीबकायेन आहा देवाक ते मानतले देवाक महिमा मेळटा आमच्या गरीबकायेन आमच्या दुयेंसा वरवीं ना जेन्ना आमकां पिकोवणी मेळटा आमकां सगळें बरें मेळटा देवाक महिमा मेळटा देवाक जाय आपली भुरगीं देवाक जाय आपलो भक्ती सगळे भक्ती लोकांक सगळें बरेंपण मेळपाक फकत ह्या संवसारान न्हय सासणेचे सूख पासून ताणें कसोत आपलें रोगत वाडयलां आमचे पासून आमेन Amen. Amen. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Praise Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Wow. Thank you, Jesus. Praise Thank you, God. Jesus. Anointed teaching. Thank you, Jesus. Jesus. Thank Baba, you. closing Renuka disod maka. Renuka? Okay. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Argan तुका जेजू महिमा तुका जेजू अर्गान दिता आजच्या वेळापासत आनी ब्रदरान आमकां बरें समजावन शिकयलें म्हणून अर्गान तुका जेजू आनी गोवायके दिवन जायतें आमकां शिकोवप मेळ्ळें तातूंतल्यान तुका अर्गान दिता बापा आनी सगळीं आमी फामील कशीं हाजीर जाल्या बापा आनी एकामेकाच्या मोगान आमकां जिवंक शिकय बापा आनी हे मागणी हांव करतां जेजूचे नांवी आमेन. Amen. 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 Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.